लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. अध्याय 1. बहुमानेस्त तेओफिला, आमच्या मध्ये घडून आयलेल्या संगतींची एक वर्दी सुरूतावन ते स्वतः पळयल्ल्यांनी आनी सुवार्ता परगट केल्ल्यांनी आमकां सांगून दिल्ले प्रमाणे बरोवंक हाचे आदीं सबारांनी प्रयत्न केल्ले आसा. देखून हे मानेस्ता, ह्यो सर्व संगती मुळात थावन सत्रायेन समजून घेतच त्यो एक मांडावळेन तुका बरोवंक हांवें कुशी वेली. हाचे वरवीं तुका तणपाशी मेळिल्ली शिकोवण सत म्हणून तुका खचीत जातलें. जुदेयाच्या राया हेरोदीच्या काळार अभियाच्या वर्गाचो जाकारी नांवाचो याजक आसलो. ताचे पत्नीचें नांव एलिझाबेथ आनी तीय याजकांच्या कुटुंबांतली. ती दोगांय देवा मुखार नितीवंत आसलीं. सर्वेस्पराचे सर उपादेश आनी नियमां ती आक्षेपाविणे पाळटालीं. पूण तांकां भुरगीं नासलीं, कित्याक एलिझाबेथ वांसडी आसली. त्या शिवाय ती दोगांय उतार प्रायेक पावल्लीं. एक दीस जाकारी आपल्या वर्गाचे सर्ते प्रमाणे देवा मुखार याजकपणाचें कार्य चलोवन आसलो. याजकांचे दस्तुरेक सरी जावन सर्वेस्पराच्या देवाळा भितर सर धूप बेटोवच्या कामाक सोडतेन ताका विंचून काडलोलो. तो धूप बेटोवच्या वेळार लोकांचो जमो भायर मागणे करीत आसलो. तेव्हा सर्वेस्पराचो एक दूत धुंपावेदीच्या उजव्याक उबो आसलोलो ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन जाकारी घाबरलो आनी व्हड आकांतान भरलो. पूण देवदूतान ताका सांगलें, जाकारी, भिये नाका. देवान तुजें मागणें आयकलें. तुजी पत्नी एलिझाबेथ एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जुवांव म्हूण नांव दी जाय. ताच्या जल्मा वरवीं तुका व्हड संतोश जातलो आनी जायते जण उल्हास पावतले, कित्याक सर्वेस्परा मुखार तो वर्तो जातलो. वायन वा आमालाचें कसलेंय तो सेवचो ना आनी ताचे आवयचे कुशींत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान भरोवन आसतलो. इस्रायेलाच्या भुरग्यां मदल्या सबारांक तो सर्वेस्परा तांच्या देवा थंय परतितलो. एलियाचो स्वभाव आनी सामर्थ्य आसून तो देवाचो दूत कसो ताच्या फुडल्यान वेतलो. बापय भुरग्यांची काळजां तो परत एक करतलो. आविदेयांक तो नितीवंताचे वाटेक परतितलो. अशें सर्वेस्पराक घेवंक योग्य जाल्ली एक पर्जा तो आयती करतलो. जाकारी देवदूता लागीं म्हणालो, ही संगत खंडीत म्हूण हांवें पातयेवचें कशें? हांव आतां म्हातारो आनी म्हजी पत्नी उतार प्रायेची. देवदूतान ताका जाप दिली, हांव देवाचे सदरे हुजीर सेवा करतां तो गाब्रिएल. तुजे लागीं उलोवन ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजे सरशीन धाडला. पूण फावो त्या वेळार जारी जावची ही म्हजी उतरां तुवें सतमानली नांत. देखून ह्यो संगती घडोवन येसर तूं मनो उरतलोय उलोवंकूच शकचो नाय. हेवशिल्ल्यान लोक जाकारीची वाट पळोवन आसलो आनी देवळांत तो तितलो वेळ रावोंक कारण कितें जावयेत म्हूण चिंतून अजाप जाल्लो. तितल्यार जाकारी भायर आयलोलो, पूण तांचे लागीं उलोवंक ताच्यान जालें ना. तवळ देवळांत ताणें एक द्रश्टाव देखला जायत म्हूण ते समजले. तवळ थावन तो मनो उरलो आसता तांचे लागीं हात भाशेनच उलयतलो. आपल्या मणियारपणाचे दीस भरती जातच तो आपल्या घरा फाटीं गेलो. थोड्या काळा उपरांत ताची पत्नी एलिझाबेथ गर्भेस्त जाली. सर्वेस्परानच हे म्हजे थंय केलें. मनशा मदलें म्हजें नालिसपण काडूंक आतां पुणी ताणें दया केली आनी 5 म्हयने पर्यंत भितरच एकसुरायेंत जियेली. 6व्या म्हयन्यांत देवान गाब्रिएल दुताक गलिलेयाच्या नाजरेत नांवाच्या एक शारांतले एक आंकवारी सरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते आंकवारीचें नांव मरी. देवदूत भितर सर तिच्या लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मरी सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हूण आपणायतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हणे, भिये नाका मरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय,
तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली, ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्न तसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी आंकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावडी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मच्या भुरग्याक भागेवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांसटी म्हूण लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मरियेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पोराची साकर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. हें घडोवन थोड्याच दिसांनी मरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शाराक धांवी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सर एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मरियेचो नामान आयकतच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजें कुशीचें फळ. म्हज्या सोमयाचे मातेन म्हजे बेटेक येवचें हें भाग खंय थावन म्हाका फावो जालें? तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडतच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्पोरान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली भागी. तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पोराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारका थंय संतोषान उडटा. कित्याक आपले किरकोळ चारणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हूण पसारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासोत विचित्र कामां केल्यान भागेवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतेल्यांचेर दाखयतो तो काकुळट. संततेतावन संततेपर्यंत आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजांत व्हडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें धुस्पटायल्यात. पदवेदारांक उंच आसनां थावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटीं धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया आब्राहामाक आनी ताचे संततेक सदां काळ. मरी चड उणें 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटीं गेली. प्रसूतपणाचे दीस भरतच एलिझाबेथीन एक चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. सर्वेस्पोरान तिचे थंय वर्ती दया दाखयली म्हणली खबर तिच्या सेस्सामाऱ्यांक आनी सैऱ्या दैऱ्यांक मेळ्ळी आनी ती येवन तिच्या संतोषांत वांटेली जाली. उपरांत 8व्या दिसा ती बाळकाक सुन्नत करूंक आयली आनी ताका जाकारी म्हूण ताच्या बापायचें नांवच दिवचार आसली. पूण ताची आवय तें नांव नाका, ताका जुवांव म्हूण नांव दवरूंक जाय म्हणाली. पूण त्या नांवाचो तुज्या दायजे मदें कोणूच ना म्हणाली ती तिचे लागीं. तेदवा भुरग्याक कितें नांव दिवचें म्हूण ताची कुशी तें बापाय लागीं हात भाशेन तांणी विचारलें. तवळ जाकारीन एक फळी विचारली आनी ताचें नांव जुवांव म्हूण बरयलें. तें पळोवन समेस्त अजाप जाले आनी तेच घडये ताचें तोंड उघाडलें आनी ताची जीब सुटली आनी देवाक होगळाप दिवन तो उलोवंक लागलो. तांच्या शेजारची समेस्त भियेली. ह्या संगतीची खबर जुदेयाच्या सगळ्या दोंगराळ प्रदेशांत गाजली आनी त्यो आयकल्ली सकडां ह्या विशयांत चिंतूंक लागली आनी म्हणाली, हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावत? आनी निजाकी सर्वेस्पोराचो हात ताचे सोवें आसलो. तवळ ताचो बापूय पवित्र आत्म्यान भरलो आनी प्रवाद कर्ण म्हणा लागलो, सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव. ताणें आपले परजेची भेट केली आनी तिका सुटका दिली. ताणें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत
एक शातिवंत सोडवणदार आमचे खातीर उठयला. जशें काळा उपरांत काळांनी आपल्या भाग्यवंत प्रवाद्या मुखांत्र ताणें बसायिल्लें सोडयता म्हूण आमकां दुस्मानाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेशितेल्या सर्व सख्यांतली आदार दिवन व्हरता म्हूण दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडास दवरून सदां आपणे केल्ल्या पवित्र सोल्ल्यासो हेंच तें फर्माण उक्त्यान ताणें सोपूत घालून आमच्या बापा आब्राहामा लागीं केल्लें. सोडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मानांतावन आनी फावो करतलो म्हूण आमकां भियाविणे ताची सेवा करूंक, पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलोवंक सगळी आमची जिणी सरासर. आनी तुका बाळा परमोन्नतचो प्रवादी म्हणटले, सोम्या मुखल्यान ताची वाट तयार करूंक तूं वेतलोय. पातकांच्या बोगसाण्या वरवीं लागची सोडवण ताचे परजेक तूं कळीत करतलोय. अदीक मोवाळ काकूळत आमच्या देवाची उन्नती तावन सूर्यो आमचे वयर उदेसो करची. अंधकारांत आनी मरण सावळेंत जियेतेल्यांक उजवाड दिवच्याक, पावलां आमची समाधानाचे वाटेर चलोवन व्हरच्याक. आनी तो बाळ वाडलो आनी आत्म्यान बळिश्ट जालो आनी इस्रायेलाक आपूण परगट जातलो तो दीस पर्यंत तो अरण्यांत रावलो. अध्याय 2. त्या दिसांनी अगुस्त चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संवसाराचे जनगणन करूंक जाय म्हणून फर्माण धाडलें. हे पयलें जनगणन क्विरीन सिरियसो अधिपती जावन आसल्या काळार काडिल्लें. देखून समेस्त आपलें नांव दखल करूंक आपापल्या स्वंत गांवाक गेलीं. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलेयाच्या नजरेत शारांतावन जुदेयांत आसलेल्या दाविदाच्या शाराक बेथलेहेमाक आपलें नांव दखल करच्याक गेलो. ताचे लागीं करार जाल्ली ताची पतीण मरी ताचे सांगाता गेली, तवळ ती भरलेली गर्भीण. ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एक पुताक प्रसूत जाली. ताका तिणें फाळयांनी गुटलावन एक खावणेंत न्हिदायलो, कित्याक छात्रांत तांकां जागो मेळोंक नासलो. त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गवळी जागे रावून आपल्या हिणांचेर रातीची राखण करन आसले. तवळ एकाच साणे सर्वेस्पराचो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोंवती फांकलो आनी ते भियान थरथरले. तो दूत तांकां म्हणालो, भियेनाकात. पळया, सगळे परजेक व्हड संतोशाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां. आयचे राती दाविदाचे नागरी तुमकां एक तारक जल्मला, तोस्सू क्रिस्त सोमी. आनी हो तुमकां एक गुर्त. फाळयांनी गुटलावन खावणे न्हिदायलोलो एक बाळोक तुमकां मेळटलो. तितल्यार एकाच साणे देवदूता सांगाता सर्गींच्या दळबारोसो व्हड एक जोमो दिश्टी पडलो आनी देवाची स्तुती करीत म्हणालो, महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यात त्या मनशांक संवसारी. शेकी देवदूत तांकां सोडून सर्गाक फाटी वेतस ते गवळी एकामेका म्हणूंक लागले, वसुया आमी आतांच बेथलेहेमाक आनी सर्वेस्परान आमकां कळीत केल्ली ती नीज संगत आमी पळोवन येवया. आनी धांवधावी वचून मरयेक, जुजेक आनी खावणेन न्हिदायलेल्या बाळकाक तांणी देखली. बाळकाक पळयतच ताचे विशांत देवदूतान सांगिल्लें सक्कट तांकां समजलें आनी गवळी सांगतले तें आयकल्ली सकडा अजाप पावली. पूण मरी ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजान जगोवन दवरून त्यो आटायतली. शेकी गवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासोत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले. सगळें देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडल्लें. बाळकाक 8वो दीस भरतस ताका सुन्नत करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें. हें नांव तो गर्भी संभवचे आदींच देवदूतान दिल्लें. मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिणें नितळ जावचो दीस आयलो. देखून तांणी बाळकाक जेरुजलेमाक हाडलो. प्रथम जल्मल्लो हर एक चेरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय, अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांतच फर्मायलेल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे ना जाल्यार 2 पारव्या पिलां
ताणी बलिदान भेटोवंक जाय आसली. त्या वेळार सिमियाव नांवाचो एक मनीस जेरुझलेमांत जियेतलो. नितीवंत आनी देवबिरांतीचो मनीस तो. इस्रायेलाचे उदरगतेची तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्रत्व आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले करीत तो मोरसोना म्हणून पवित्रात्म्यान ताका कळीत केल्ले आनी त्याच पवित्रात्म्याच्या प्रेरणा खाल तो देवळाक आयलोलो. नियमशास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर हाडून आयलेल्या वेळार सिमियावन त्या बाळकाक हातान घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो, सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वसोंक दी, कित्याक तुजी बसावणी तुवें पाळली. म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सडवण हांवें देखली. सर्व परजा मुखार तुवें तयार केल्ली. दिवो अनभवर्त्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इस्रायेलाची. सिमियावन बाळका विशान सांगलेल्यो संगती आयकोन ताची आवय बापूय विजमीत जाली. तवळ सिमियावन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताचे आवयक मरियेक ताणें म्हळें, पळय, देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरास्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूख एक धारीचे तालवारी बरी तुजें काळीज फापसितलें. हो बाळक इस्रायेलांत सबारांक पडोवंक आनी सबारांक उठोवंक कारण जातलो. हे वरवीं सबारांच्या अंतस्करणांतली गुटाची चिंतना भायर पडटली. थंय अन्ना नांवाची एक प्रवादिणी आसली. ती आशेर कुडयेची फानवेलीची. ती आतां चड उतारप्रायेची जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी जियेल्या उपरांत ती विधव जाली. आतां तिका 84 वर्सां प्राय. देवाळ सोडून ती भायर वचनातली. दीस रात उपास आनी मागणे करीत देवाची ती सेवा करतली. ती त्याच वेळार थंय पावून देवाक अर्घा दिवंक लागली आनी जेरुझलेमाचे सडवणेची वाट पळोवन आसलेल्या सोमेस्ता लागीं बाळका विशांत उलोवंक लागली. सर्वेस्पराच्या शास्त्रा प्रकार करूंक आसले ते सक्कट ताणी कर्ण जातच गलिलेयांतल्या आपल्या नाझारेत शाराक ती पाटी आयली. भुरगो वाडोन येता घटमूट जायत आयलो आनी जाणवायेन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. वर्सान वरस जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुझलेमाक वेताली. जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्शेंचे बरीच ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती पाटी परतना भुरगो जेजू जेरुझलेमांतच रावलो. हें ताची माय बाप नेणा जाली. तो पळणाऱ्यांच्या पंगडांत आसतलो म्हूण लेखून 1 दिसाची वाट चलोवन ती पाटी आयली. उपरांत तांणी आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना देखून ताका सोदीत ती जेरुझलेमाक पाटी गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवाळांत मेळ्ळो. शिकोणदारा मदें बसून ताचें आयकून तांकां तो सावालां घालून आसलो आनी ताची सावालां जापी आयकल्ले सोमेस्त ताचे जाणटेकायेक विजमीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुखान तुका सोदून आसल्याव. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसोंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात. ताणें उलयलेल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांचे सांगाता नाझारेताक पाटी आयलो. तांकां तो खाल जावन जियेलो. पूण ताचे मातेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणांत जगोवन दवरल्यो आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. अध्याय 3. तिबेर चक्रवर्तीचे राजवटकेच्या 15व्या वर्सा पोन्स पिलात जुदेयचो अधिपती जावन आसता हेरोद गलिलेया प्रांतचो उपाराय आनी ताचो भाव फिलीप इतुरेयाचो आनी त्राकोनीत प्रांतचो उपाराय आनी लिसानिया आबिलिना प्रांतचो उपाराय जावन आसता. आन्नास आनी कायफास श्रेष्ठ याजक जावन आसल्या काळार जाकारीच्या पुताक जुवांक अरण्यांत देवाचें उतर प्राप्त जालें. तो योर्दान न्हंय भोंवतीच्या सर्व प्रदेशांनी भोंवून
लोकान मन बदली जाय, स्नान घे जाय आनी पातकांचे बोगसाणे जोडी जाय म्हणून परगट करूंक लागलो. हे इजाईयान आपल्या प्रवाद पुस्तकांत बरयल्या प्रमाणे घडले. अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पयणाक रस्तो नीट करा. हर एक फालकें भरतले, दोंगर वा पर्वत तोकसून हाडटले, वांकडे तिंकडे रस्ते नीट जातले आनी खरकट्यो वाटो सफाय जातल्यो. अशें सगळे मनशाकूळ देवाचें तारण देखतलें. आपणालकचें स्नान घेवंक हारी हारींनी आयलेल्या लोकांक जुवावन म्हळें, हत्त आग्याच्या पिलानो, येवसो आसा त्या क्रोधांतावन तुमी सुकोवन घेवयेत म्हूण कोणें तुमकां सत्राय दिली? तर तुमची पातकी जिणी बदलल्या म्हूण दाखोवन दितल्यो करण्यो करा. आमकां अब्राहम आमचो बाप आसा म्हूण तुमचे इतल्याक म्हणूंक धैर्य घेनाकात. हांव तुमकां सांगतां, ह्या फातरांतावन अब्राहमाक संतत उत्पन्न करची सामर्थी देवाक आसा. इतल्या भितरच रुखाच्या मुळाक कुराड दवरन जाल्या. देखून बरें फळ दिनातलो हर एक रूख कातरतले आनी उज्यांत उडयतले. तवळ लोकाच्या जम्यांनी ताचे लागीं विचारलें, तर आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय? ताणें तांकां जाप दिली, तुमचे मदें कोणा लागीं 2 दगले आसात, तो कांय नातलेल्याक एक दिवं, आनी जेवंक खावंक जाय पुरतें आसलोलोय तशेंच करूं. थोडे सुंकागारी स्नान घेवंक आयले आनी तांणी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री, आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय? ताणें तांकां सांगलें, तुमकां निश्चय केल्ले प्रास सडीत वसूल करिनाकात. थोड्या शिपायांनी येवन ताचे लागीं विचारलें, आनी आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय? ताणें तांकां जाप दिली, कोण मनशाकी जुलम करिनाकात, कोणायचेरय फटफिर्याद मांडिनाकात. तुमकां कितली दिसपडती पोड मेळटा ती घेवन दादोशी जाया. लोकांचो अत्रेग आतां वाडोवन येतालो आनी जुवांवूच कांय क्रिस्त गाय म्हूण हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो. त्या पासत जुवांव सगळ्यांक सांगूंक लागलो, हांव तुमकां स्नान दिता उदकान, पूण म्हजे प्रास सक्तिवंत एकलो येवसो आसा, ताच्या वाणाचो बांद सोडोवंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्रात्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो. आपलें सूप ताणें हातान धरलां आनी तो आपली धानी आसूड नितळ करतलो. आपलो गोंव तुप्यांनी भरतलो, पूण पोल पालवानांत असल्या उज्यांत घालून लासतलो. असली हेर जायती शिकोवन दिवन जुवांव लोकांक सुवार्ता परगट करतलो. हेरोद उपारायान साबार तरांचें खोटेपण आदरलेलें. ताच्या भावाचे बायलेक हेरोदियासाक लागून आनी ताच्या सगळ्या खोट्या करण्यांक लागून जुवावन ताचेर बहिष्कार उसारलोलो. देखून केल्लें खोटेपण पावनातलेल्याक हेरोदीन जुवांवक बंदेन घालो. लोक सगळो स्नान घेतालो. जेजूय स्नान घेवन मागण्यार आसतना आकाश उक्तो जालो आनी पवित्रात्मो दैहीक रुपी एक पारव्या बरी ताचेर देंवलो. तेदवा आकाशांतावन आयलो एक ताळो, तूं म्हजो पूत, म्हजो मोगासो, तूं म्हाका भोवसड मानवलाय. आपलें मणयारपण सुरू केल्ल्या वेळार जेजूक सुमार 30 वर्सांची प्राय. तो लोक लेखतलो तशें जुजेचो पूत, जुजे हेलीचो पूत, हेली मात्तातचो पूत, मात्तात लेवीचो, लेवी मेल्खीचो, मेल्खी यान्नाईचो, यान्नाई जुजेचो, जुजे मतातियाचो पूत, मतातिया आमोसाचो, आमोस नाहुमाचो, नाहुम एस्लीचो, एस्ली नाग्गाईचो, नाग्गाई माआताचो पूत, माआत मतातियाचो, मतातिया सेमेईनाचो, सेमेईन योसेखाचो, योसेख योदाचो पूत, योदा योआनानाचो, योआनान रेसाचो, रेसा येरुबाबेलाचो, येरुबाबेल शेआलतियेलाचो, शेआलतियेल नेरीचो, नेरी मेल्कीचो पूत, मेल्की आद्दीचो, आद्दी कोसामाचो, कोसाम एलमादामाचो, एलमादाम येराचो, येर येशुवाचो पूत, योशुवा एलिएझराचो, एलिएझर योरीमाचो, योरीम
मात्थात असो, मात्थात लेवीसो. लेवी सिमियावचो पूत, सिमियाव जुदासो, जुदा जुजेसो, जुजे योनामासो, योनाम एलियाकीमासो. एलियाकीम मेलेयासो पूत, मेलेया मेन्नासो, मेन्ना माताथासो, मातात नाथानासो, नाथान दाविदासो. दावीद येस्सेसो पूत, येस्से ओबिदासो, ओबेद बोआजासो, बोआज सेलासो, सेला नाहासोनासो. नाहासोन आम्मीनादाबासो पूत, आम्मीनादाब आदमीनासो, आदमीन हेस्रोनासो, हेस्रोन फेरेसासो, फेरेस जुदासो. जुधा जाकोबासो पूत, जाकोब इजाकासो, इजाक अब्राहामासो, अब्राहाम तेरासो, तेरा नाहोरासो. नाहोर सेरुगासो पूत, सेरुग रेऊसो, रेऊ पेलेगासो, पेलेग एबेरासो, एबेर शेलासो. शेला काईनानोसो पूत, काईनान आर्फाक्सादासो, आर्फाक्साद शेमासो, शेम नोयेसो, नोये लामेखासो, लामेक मेतुसेलासो. मेतुसेला येनोकासो पूत, येनोक यारेदासो, यारेद मालालेयालासो, मालालेयल काईनानासो. काईनान येनोसासो पूत, येनोस सेथासो, सेथ आदावसो आणि आदाव देवासो पूत. अध्याय 4. जेजू पवित्रत्म्यान भरोन योर्दान न्हंय तडी थावन पाटी परतल्या परा त्यास आत्म्याच्या प्रेरणा खाल आरण्याक गेलो आणि थंय तो 40 दीस पर्यान असलेल्या वेळार देवसार ताका नाडीत आसलो. त्या दिसांनी ताणें कितेंच पोटाक घेतलें ना. देखून ते दीस काबार जातस ताका भूक लागली. तवळू देवसारान ताका सांगले, जर तूं देवाचो पूत तर फातर उंडो जावं म्हणून फरमाय. जेजून ताका जाप दिली, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र जियेना. उपरांत देवसारान ताका वयर उबारून व्हेलो आनी एक खिणा भितर संवसाराची सर राज्य दाखोवन म्हळें, ह्या सर्वचो अधिकार आनी तांचो वैभव हांव तुका दिता, कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खोशी आसा ताका हांवें तो दिवयेत. तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सर्व तुजेंच जातलें. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर, अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. उपरांत देवसारान ताका जेरुसलेमाक व्हेलो आनी देवाळाच्या शिखराचेर उबो कर म्हळें, जर तूं देवाचो पूत तर हांगा तावन सकला उडी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, तुका शाबीत राखच्याक तो आपल्या दुतांक ताकीद दितालो आनी तुजो पांय फातराक आदळ नशें ते तुका आपल्या हातांनी उखलून धरताले. पूण जेजून ताका जाप दिली, पवित्र पुस्तकी म्हणा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका. अशें हर एक थरान जेजूक ताळण जातस देवसार थोड्या काळाक ताका सोडून गेलो. उपरांत जेजू पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरोवन गालिलेयाक पाटी आयलो. ताचे विशांतली खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी गाजली. तो तांच्या सिनागोगांनी शिकयत गेलो आनी सोमेस्तां ताका नांवाडूंक लागली. अशें आसता जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवये प्रमाणे साबतच्या दिसा तो सिनागोगांत भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतस ताका इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकाचो कवळो हाडून दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें, देवाचो प्रेरकत्म म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दंडसतल्यांक सवकासाय बसावंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. वाचून जातस पुस्तक कवळून सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिलें आनी तो बसलो. थंय आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर कोंचून आसता तो तांच्या लागीं म्हणालो, आत्तां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें. थंय आसलेले सक्कडी
ताची शिफारस उलोवंक लागले आनी ताच्या तोंडांतली भायर सरतले ती आपुरबायेची उतरां आयकून विजमीत जातले. ते म्हणटले, हो जुजेचो पूत न्हय वे? तवळ जेजू तांकां सांगूंक लागलो, वय जा, तुकाच तूं पयलें गूण कर. ही गाद तुमी म्हाका मारतल्यात आनी कफरनावांत तुवें केल्याय म्हणून आमी आयकलां ती कृत्यां हांगाय तुज्याच गांवांत कर म्हणून तुमी म्हणटल्यात. ताणें मुंदारून म्हळें, सतच हांव तुमकां सांगतां, खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्याच स्वंत गांवांत मान मेळना. आनी एक सत गजाल तुमकां सांगतां, एलियाच्या काळार 3 वर्सां 6 म्हयने पावसाची शेण नासतना सगळ्या गांवार व्हड दुकळ पडलेल्या वेळार इस्रायेलांत जायत्यो विधवी आसूंक आसल्ल्यो. तरी पूण तांचे मदले एकलेय लागीं देवान एलियाक धाडलो ना. बगार धाडलो ताका सिदोन गांवच्या सारेप्ता प्रांतांतले एक विधव स्त्रिये सरशी. तशेंच एलिजेव प्रवाद्याच्या काळारय इस्रायेलांत साबार कोडकार आसूंक आसल्ले. तरी पूण तांचे मदलो सिरियाचो नामान शिवाय हेर कोणूच नितळ जालो ना. हें आयकून सिनागोगांत आसलेले सोमेस्त रागान कडकडून उठले आनी जेजूक शहारा भायर वडीत व्हरून गेले. तांचे शहर बांदून हाडलेल्या दोंगराच्या शिखरांतावन ताका सकला लोटून घालचो म्हूण तांची आलोचन जाली. पूण जेजू तांचे मदल्यान शीद उतरून आपली वाट धरून चल्लो. उपरांत जेजू कफरनाव नांवाच्या गालिलियाच्या शहराक देंवून गेलो. थंय तो साबताच्या दिसा तांकां शिकोवंक लागलो. तो अधिकार असलेल्या मनशा बरी उलयता तें पळोवन ताची शिकोवण आयकल्ले सक्कडी ताका विस्मीत जातले. त्या सिनागोगांत देंवसार लागुल्लो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतच ताणें व्हडल्या तळ्यान अशी बोब मारली, नाजारेतच्या जेजू, तूं आमचे खबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नाच करूंक आयलाय मूं? तूं कोण म्हूण हांव जाणा, तूं देवाचो भागेवंत. पूण जेजून ताका भेस्तावन म्हळें, तोंड धांप आनी ह्या मनशातावन भायर सर. तितल्यार देंवसारान सोमेस्ता मुखार ताका धरणीर आड घालो आनी ताका कांयच बादा करिनासतना ताचे तावन तो भायर गेलो. लोक सक्कट थटाक जालो की एकामेका लागीं उलोवन ते म्हणाले, कसलीं उतरां हीं? अधिकारान आनी पदवेन देंवसारांक तो फरमायता आनी ते भायर सरन वेतात. जेजू विशांतली ही खबर भोंवतणीच्या प्रांतांनी गाजली. सिनागोगांतलो भायर सरन जेजू शिमांवच्या घरा गेलो. थंय सिमांवची सासूमाय कठीण तापान न्हिदल्ली आनी तिचे खातीर तांणी ताचे लागीं उपकार मागलो. जेजून तिचे सरशीन उबो रावून तापाक फरमायलें आनी ताप सुटलो. तक्षणच ती उठली आनी तांची सेवा करूंक लागली. दीस बुडोवन येताना ज्या कोणागेर विविध पिडा रोगाची मनशां आसलीं तांणी सक्काळीं तांकां ताचे सरशी हाडली. हर एकल्याचेर ताणें हात दवरले आनी तांकां सक्काळांक गूण केली. साबारां भितरले देंवसारी तूं देवाचो पूत म्हणून बोब घालीत भायर सरन गेले. आपूण क्रिस्त म्हूण ते जाणा आसले देखून जेजू तांकां बेस्तावन उलोवंक सोडिनातलो. दीस उजवाडतच नर मनीस नाचलेले एकसुरे सुवातेक तो भायर सरन गेलो. पूण लोक ताची सोदना करीत तो आसलेल्या कडेन आयलो. आपणाक ताणें सोडून वचनये म्हणून ताणें ताका आडावंक पळयलें. पूण ताणें तांचे लागीं म्हळें, हेर शारांकी देवाच्या राज्याची बरी खबर हांवें परगट करी जाय, कित्याक हेच खातीर म्हाका धाडला. उपरांत तो जुदेयाच्या सिनागोगांनी प्रसंग करीत आसलो. अध्याय 5. एक दीस गेनेझरेत सरोवराचे तडी सरशी जेजू उबो आसतना देवाचें उतार आयकोवचे खातीर लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी उरडातालो. तवळ सरोवराचे तडीक लागिल्ल्यो 2 दोणी ताणें पळयल्यो. पागी दोणींतले देंवून आपलीं झाडां धुताले. तांतले एक दोणीर सोडून ती सिमांवची दोण तडी थावन चिक्केशे मुखार सुटोवन रावोवंक ताणें ताका सांगलें. उपरांत बसोवन दोणीर तावनूच तो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. ताणें उलोवन जातच सिमांवक सांगलें, दोण गुंड उदकाक मुखार व्हर
आनी मासली धरूंक तुमची जाळां देवया. तवळ सिमांव म्हणालो, मेस्त्री, सगळी रात आमी कश्टल्याव, पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देवयतां. जाळां उडयलींच मासलेची एक व्हडली रास जाळांक सांपडली आनी जाळां पिंजोवंक जालीं. तवळ दुसरे दोणींत आसलेल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक कुमक करीशे तांकां हात भाशेन तांणी आपयले. ते आयले आनी सांगाता मेळोवन दोनीय दोणींनी तांणी मासली भरली इतली की दोनीय दोणी बुडोवंक जाल्यो. हें पळोवन सिमांव पेद्रू जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयस सर सोम्या, हांव एक पातकी मनीस. तांणी धरलेले मासलेची रास पळोवन तो आनी ताचे सांगाती सोमेस्त विजमीत जाल्ले. तेच परी सिमांवचे वांटेली जावन आसलेले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांवय विजमीत जाल्ले. तवळ जेजू सिमांवक म्हणालो, भिये नाका, ह्या फुडां तूं मनशांक पागतलोय. दोणी तडीक हाडटस सक्कट सांडून ते जेजूचो पाटलाव करन गेले. एक पावटी जेजू एक शारांत आसतना कोडान सगळोच कुसलोलो एक मनीस ताचे सरशी आयलो. ताका पळयतच ताचे मुखार सर पडोवन तो म्हणालो, सायबा, तुका कुशी आसल्यार म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका आपडलो आनी म्हळें, म्हाका कुशी आसा, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नितळ्ळें. ही संगत ताणें कोणाकच सांगी नये म्हणून जेजून ताका ताकीद दिली. पूण वोस तुकाच याजकाक दाखय आनी तूं नितळ जालाय देखून मोयजेन फर्मायिल्ल्या प्रमाणे काणीक भेटय. ही सोमेस्तांक एक रुजवात जावं म्हणालो. पूण जेजू विशांतली खबर आनीकी चड विस्तारूनच गेली. ताची शिकोवण आयकोवचे खातीर आनी विविध पिडांतली बरी जावचे खातीर लोक हारी हारींनी ताचे सरशी येवंक सुरू जालो. पूण तो तवळ विंगड सरन एकसुरे सुवातेर मागणें करतालो. एक दीस जेजू शिकोवण दिवन आसता फारिजेव आनी शास्त्री ताचे भोवती बसोन आसले. गालिलेया आनी जुदेया प्रांताचे हरयेक हडले तावन आनी जेरुसलेम शारां तावन ते आयिल्ले. गूण करची दैवीक सक्त ताचे थंय आसली. तेदना आर मारलेल्या एक मनशाक ताच्या हांतुर्णा समेत थोडे जण उखलून हाडून आयले. ताका घरा भितर व्हरूंक आनी जेजू मुखार दवरूंक ते वाट सोदूंक लागले. पूण लोकांचे खेटी निमती खंयचेच कुशीन वाट करूंक तांकां जालें ना. तवळ ते पाक्यार चडले आनी पाकें सोडोवन पिडेगाराक हांतुर्णा समेत तांणी जेजू मुखार जणा बदेंस देवयलो. जेजू तांचो भावार्थ पळोवन त्या पिडेस्ता लागीं म्हणालो, इश्टा, तुजी पातकां तुका बोगसाली. हें आयकून शास्त्री आनी फारिजेव आपणा इतल्याक अशें चिंतूंक लागले, ह्या तरान देवनिंदा उलयतलो हो मनीस कोण? देवान एकल्यान शिवाय हेर कोणे पातकां बक्षियेत? पूण जेजून तांची चिंतना जाणा जावन तांच्या लागीं म्हळें, तुमच्या मनांतच कित्याक तुमी तसलीं चिंतना आठयतात? खंयचें चड सोंपें, तुजीं पातकां तुका बक्षली म्हणचें की ऊठ आनी सल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बक्षूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवच्याक त्या आर मारलेल्याक तो म्हणालो, हांव तुका सांगतां, ऊठ, घे तुजें हांतूर्ण आनी चल तुज्या घरा. तक्षणच तांचे मुखार तो उठलो आनी आपूण न्हिदून आसलो तें हांतूर्ण घेवन देवाची स्तुती करीत आपल्या घरा गेलो. सोमेस्त थटाक जाले आनी देवाक हरसूंक लागले आनी भिरांतीन म्हणाले, विचित्र गडितां आज आमी देखलीं. उपरांत जेजू थंय थावन भायर सरन गेलो आनी वाटेर लेवी नांवाच्या एक सुंकागाराक सुंका काट्यार वसुलेक बसोन आसलेलो ताणें देखलो. ये म्हजे फाटल्यान म्हळें जेजून ताका. लेवी उठलो आनी सक्कट सांडून जेजू फाटल्यान गेलो. उपरांत लेवीन आपल्या घरा जेजूक एक व्हड जेवण केलें. थंय सुंकागारांचो आनी हेर जाणांचो व्हड एक जोमो ताचे सांगाता पंक्तीर बसलो. हें पळोवन फारिजेवांनी आनी तांच्या पंगडाच्या शास्त्र्यांनी
जेजूच्या शिसांक गुणगुणोवन म्हळें, सुंकागारां आनी पातक्यां सांगाता, तुमी खातात आनी पियेतात कित्याक? तवळ जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां जिणी बदला म्हणून पातक्यांक आपोवंक, धर्मवंतांक न्हय. आनी तांणी ताचे लागीं विचारलें, जुवांचे शीस तवळ तवळ उपास करून मागणें करतात, आनी फारिजेवांचे शीसय तशेंच करतात, पूण तुजे शीस खातात आनी पियेतात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, काजाऱ्याच्या ओवळ्यांक होरेत सांगाता आसतना तुमी उपाशी घालशात वे? होरेताक तांचे थावन काडून वरचे दीस येताले आनी त्या दिसांनी ते उपास करताले. उपरांत ही एक वपारी तो तांकां सांगी लागलो, कोणीय मनीस पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हूण नवे लुगाट पिंजून कुडके करिना. तशें करीत बी जाल्यार नवे लुगाट तो पिंजून पाड करता शिवाय पोरण्याक नव्याचो कोपो सोमा लागना. तशेंच कोणीय मनीस नवो वायन पोरण्या सामड्या चिलांनी भरिना. भरीत बी जाल्यार नव्या वायनान सामडी फुटतात, वायन पाजरोवन वेता आनी सामडी पाड जातात. देखून नवो वायन नव्या सामड्या चिलांनी भरी जाय. तशेंच पोरनो वायन पियेल्ल्याक नव्या वायनाची रूच ना, पोरनोच बरो म्हूण तो म्हणटा. अध्याय 6. एक साब्बात दिसा जेजू गोवाच्या शेतांमदल्यान वेता आसतना ताचे शीस थोड्यो कणश्यो मोडून त्यो हातार घसटून खाताले. हें देखलेल्या फारिजेवां मदल्या थोड्यांनी म्हळें, साब्बातच्या दिसा आडवरलेलें तुमी करतात कित्याक? पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागलेल्या वेळार कितें केलें तें तुमी वाचलां न्हय? देवाच्या घरांत भितर सरन फकत याजकांक शिवाय दुसऱ्या कोणाकय खावंक आडवरलेले समर्पीत उंडे ताणें काडून केले आनी आपल्या सांगात्यांकी ताणें दिले नात वे? आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशा पूत साब्बात सोयधनी म्हणयत. आनेक साब्बात दिसा जेजू सिनागोगांत भितर सरलो आनी शिकोवंक लागलो. थंय उजवो हात आंकुडलोलो एक मनीस आसलो. आनी साब्बात दिसा जेजू कांय ताका बरो करीत गाय म्हूण पळोवंक आनी करीत बी जाल्यार ताचेर गुन्यांव मांडूंक थोडे शास्त्री आनी फारिजेव ताका पारत करीत आसले. पूण जेजून तांची चिंतना जाणा आसून आंकुडलेल्या हाताच्या मनशाक म्हळें, उठ आनी मुखार येवन हांगा राव. तो उठलो आनी मुखार येवन रावलो. उपरांत जेजू तांचे लागीं म्हणालो, तुमचे लागीं हांव विचारतां, आमचो कायदो साब्बात दिसा कितें करूंक फरमायता? बरें करूंक की वायट करूंक? मनशाचो जीव वाचोवंक की तो काडूंक? उपरांत भोंवतणी आसलेल्या समेस्तांचेर दिश्ट गुंडावन आंकुडलेल्या हाताच्या मनशाक तो म्हणालो, तुजो हात लांब सोड. ताणें तो लांब सोडतस ताचो हात सारको जालो. पूण ते सगळेच रागान पेटले आनी जेजूक कितें करचो म्हूण आपणा मदें तर्क करूंक लागले. त्या दिसांनी मागणें करूंक म्हूण एक दीस जेजू दोंगरार चडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणें करून करशिली. दीस उजवाडतस आपल्या शिसांक ताणें सरशी आपयले आनी तांचे मदल्या 12 जाणांक विंचून काडून तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिलें. ते 12 जाण हे: सिमांव, जाका ताणें पेद्रू म्हूण नांव दिलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्थोलोमेव, मातेव आनी तोमास, आल्फावाचो पूत जाकोब, आनी देशभक्त म्हणटाले तो सिमांव, जाकोबाचो पूत जूद, आनी उपरांत विश्वासघात केल्लो जुदास इस्कारियोत. उपरांत जेजू तांच्या सांगाता दोंगर देंवोन येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय शिसांचो एक व्हड जोमो ताचे भोवारी आसलो. तशेंच सगळ्या जुदेया प्रांतांतावन, जेरुसलेम शारांतावन आनी दर्या किनाऱ्याच्या तीर आनी सिदोन शारांतावन एकठांय जाल्लो एक व्हड लोका जोमोय थंय आसलो. ताची शिकवण आयकोंक आनी आपापले पिडे शिडेंतली गूण जावंक जाय म्हूण थंय ती आयलली. देवसारांचे उपाद्र बगतलीं तीं थंय येवन बरीं जातलीं.
जेजू थावन दैवीक सक्त भायर सरन समेस्तांक गूण करतली. देखून तो लोकां जमो ताका आपडूंक म्हूण उरडातलो. उपरांत आपल्या शिसांचेर आपले दोळे उबारून तो म्हणालो, तुमी दुर्बोळी कितली भागी, देवाचें राज्य तुमचें. तुमी आतां भुकेल्लीं कितलीं भागी, तुमी धादोशी जातेल्यात. तुमी आतां रडतलीं कितलीं भागी, तुमी हांसतल्यात. मनशा पुताचे शीस जाल्ले पासोत मनीस तुमकां द्वेशीत जाल्यार, तुमचेर बहिश्कार घालन वा तुमकां केंडून तुमचें नांवच खोटें म्हूण तुमकां तिरस्कार करती जाल्यार तुमी कितलीं भागी. त्या वेळार तुमी संतोश पावा, वय उल्हासान उडी मारा, कित्याक सर्गा राज्यांत येतेस्त प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तांच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक हेस्स परी चलयले. पूण हाय तुमकां ग्रेस्तांक, कित्याक तुमी आतांच दादोशी जाल्यात. हाय तुमकां जेवन खावन तृप्ती आसलेल्यांक, तुमी भुकेतेल्यात. हाय तुमकां आतां हसतल्यांक, तुमी दुखेस्त जावन रुदान करतल्यात. हाय तुमकां लोकां तावन शिफारस घेतल्यांक, तांच्या पुर्वजांनी फडकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच फुगारले. पूण म्हाका खाण दितेल्या तुमकां हांव सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा. तुमकां द्वेशितेल्यांक बरें करा. तुमकां शिरापतेल्यांक आशिर्वाद दिया. तुमची निंदा करतल्या पासत मागा. तुका एका पोल्यार मारतल्याक दुसरोय पोलो दाखय. तुजो शेलो काडून व्हरतल्याक तुजो दोगलोय व्हरूंक आडाय नाका. तुजे लागचें विसारतल्या हर एकल्याक दी, आनी तुजें म्हूण कितें आसा तें कोणीय काडून व्हरी जाल्यार ताच्या लागचें फाटीं विसारी नाका. हेरांनी तुमचे थंय कशें चला जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात, तशें तुमी तांचे थंय चला. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळात? पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्हय? तुमकां बरें करतल्यांक मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळात? पातकी तशें करतात न्हय? जांचे कडचें फाटीं मेळटलें म्हूण तुमकां भरवोसो आसा, तांकां मात्र तुमी उश्णें दिवचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळात? आपणें दिल्लें तितलेंच आपणाक फाटीं मेळटलें म्हूण चिंतून पातकी एकामेका उश्णें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, तांकां बरें करा. फाटीं घेवची आशा नासता उश्णें दिया. तवळ उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ. तुमी जातल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाची, कित्याक तो अनुपकार्या आनी खोट्यांतय दयाळ. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ, तशी तुमी दयाळ जाया. हेरांची जडती करिनाकात आनी तुमची जडती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसाल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण फैसाल जावचें ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बक्षाणें मेळटलें. हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले. भरत्या मापान दांबून हालोवन आनी भरून तशें मेजून तुमच्या लेसान घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून दितात, त्याच मापान तुमकांय फाटीं मेजून दितले. जेजू ही एक वपारी तांकां सांगी लागलो. एक कुरड्यान आनी एक कुरड्याक वाट वरयेतवे, ते दोगी खणयेंत पडचे नातवे. एक शिस आपल्या गुरू प्रास व्हरतो न्हय, पूण परिपूर्ण तरबेती जडलोलो शिस आपल्या गुरू सारको जातलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर तुका दिसता, तुज्याच दोळ्यांत आसलेलें आडें तुका दिसना. कित्याक? तुज्याच दोळ्यांतलें आडें पळोवन आसलेल्या तुवें तुज्या भावाक, भावा राव, तुज्या दोळ्यांतलें किसर म्हाका काडूंक दी म्हूण म्हणचें कशें? कपाट्या, तुज्या दोळ्यांत आसलेलें आडें पयलें काड, आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्वस्थ दिसतलें. बरो रूख पाड फळ दिना, आनी पाड रूख बरें फळ दिना. हर एक रूख ताच्या फळा वरवीं पारखी येता. कांटेरीचीं अंजुरां काडूंक मेळनात, वा सारंट्याच्यो दाखो कुंटूंक मेळनात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरेंच भायर काडटा. खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भांडारांतलें खोटेपणूच भायर काडटा. काळजांत कितें भरोन आसा तेंच मनीस तोंडान उसारता. म्हाका तुमी सोम्या सोम्या म्हणून आपयतात, पूण हांव सांगतां तें तुमी करिनात. कित्याक? म्हजे सरशीं येता
आनी म्हजी उतरां आयकून ते परी करता तो कोणासारको तें हांव तुमकां सांगता. तो एक घर बांदलेल्या मनशा बरी म्हणयेत. ताणें गूंड खोंडलें आनी खडपाचेर बुन्याद घाली. न्हंयत आवर बरो न्हू, वाळ्याचो लोट त्या घराचेर मारलो तरी तें कोसलोवन पडलें ना, कित्याक तें घट्ट बांदलेलें. पूण जो कोण म्हजी उतरां आयकून त्या प्रमाणे चलना तो बुन्याद घालिनासतना मातयेंत घर बांदलेल्या मनशा बरी म्हणयेत. व्हाळ्याचो लोट येवन त्या घराचेर मारलो आनी तें कोसलोवन पडलें. त्या घराचो संपूर्ण नाश जालो. अध्याय 7. लोकांक सांगचें आसलेलें पुराय सांगून जातस तो कफरनावाक गेलो. थंय एक रोमी शतापतीचो मोगाचो एक साकर पिडेंत पडून मरोंक लागीं जाल्लो. शतापतीन जेजू विशांत आयकून जुदेवां मदल्या थोड्या मातपाऱ्यांक जेजू सरशीं धाडले आनी ताणें येवन आपल्या साकराचो जीव बचाव करी जाय म्हणून मागलें. ते जेजू सरशीं येवन ताचे लागीं परतून म्हणाले, ताका हो उपकार तुवें करूंक फावो. आमचे कुडयोचो ताका मोग आसा. ताणें आमकां एक सिनागोग बांदून दिला. जेजू तांच्या सांगाता वचूंक लागलो आनी घरा पावोंक थोडीच वाट आसली म्हणटना त्या शतापतीन थोड्या इश्टांक मुखार धाडले आनी ताका अशें सांगलें, सोम्या, तुवें बेश्टी इतली वांग काडची नाका. म्हज्या पाक्या भितर तुवें येवंक हांव योग्य न्हय. देखूनच हांवें स्वता तुजे सरशी येवंक योग्य न्हय म्हूण म्हाका भोगलें. पूण एक उतार मात्र तुवें सांगल्यार पुरो, म्हजो साकर बरो जातलो. हांवूय अदीक खरा खाल आसलोलो मनीस आनी म्हज्या हाता खाल सैनीक आसात. एकल्याक हांव सांगता वस आनी तो वेता, दुसऱ्याक ये म्हणटा आनी तो येता, आनी म्हज्या साकराक हें कर म्हणटा आनी तो करता. इतलें आयकून जेजू अजाप पावलो आनी आपणा फाटल्यान आयलेल्या लोकांच्या जम्या थंय परतोन म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, इस्रायेलांत लेगून असलो जिवो भावार्थ म्हाका मेळ्ळलो ना. शतापतीन धाडलेले जण पाटी घरा पावलेल्या वेळार साकराक तांणी सारको बरो जाल्लो देखलो. हाचे उपरांत जेजू नाईन नांवाच्या एक शाराक गेलो. ताचे शिस आनी व्हड एक लोकां जमोय ताच्या सांगाता गेलो. शाराच्या दारवट्या सरशीं पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक म्हूण भायर व्हरताले. मेल्लो मनीस आवयक एकलोच पूत, ती एक विधव. शारांतल्या लोकांचो व्हड एक जमो तिच्या सांगाता आसलो. सोम्यान तिका पळयतच ताचें काळीज कणवळायेन भरलें. रडा नाका म्हणालो तो तिका. आनी मुखार सरन तुंबाक ताणें हात लायलो. खांदेली थंयच उबे रावले. तवळ जेजून म्हळें, तरणाट्या, हांव तुका सांगता, उठ. तवळ मेल्लो उठोन बसलो आनी उलोवंक लागलो. जेजून ताका ताचे आवय अधीन केलो. सोमेस्तां भियेलीं आनी देवाची स्तुती करन म्हणाली, व्हड एक प्रवादी आमचे मदें उठला. देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. जेजू विशांतली ही खबर सगळ्या जुदेयांत आनी भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी विस्तारली. घडलेल्यो ह्यो सर्व संगती ताच्या शिसा मुखांत्र जुवांक कळीत जाल्यो. आपल्या शिसा मदल्या दोगांक आपोवन अशें विचारूंक सोम्याशी ताणें धाडले, येवसो आसा तो तुनसुकी, आमी आनेकल्याची वाट पळय जाय. धाडलेले जण जेजू सरशी येवन म्हणाले, स्नानदातार जुवावन अशें विचारूंक आमकां तुजे सरशीं धाडल्यात. येवसो आसा तो तुनसुकी, आमी आनेकल्याची वाट पळय जाय. ते आयलेल्या वेळारच जेजून साबार जाणांची पिडाशिडा गूण केली. देंवसार धांवडायले आनी जायत्या कुरड्यांक दिश्ट दिली. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, वसा आनी तुमी आयकलां आनी पळयलां तें जुवांक सांगा. कुरडे पळयतात, थोंटे चलतात, कोडकार नितळ जातात, भेरे आयकतात, मेल्ले जिवान जातात आनी दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट जाता. म्हजे थंय पातयेणी सुकयनातलोलो भागी. जुवावन धाडलेले दूत फाटीं परतल्या उपरांत लोकां जम्या लागीं जुवांव विशांत उलोवन जेजून म्हळें, तुमी कितें पळोवंक म्हूण आरण्याक गेल्ल्यात? वाऱ्याक धडचो चिवो गाय? ना तर कितें पळोवंक म्हूण गेल्ल्यात? नाजूक वस्तुरां नेसलोलो मनीस गाय? पळया, नाजूक वस्तुरां नेसून
सुखी जीवन सरतले रायांच्या रावळेरांनी आसात. पूण तुमी कितें पळोवंक म्हूण गेल्ल्यात? एक प्रवादी गाय? वय, हांव तुमकां सांगता, प्रवाद्या प्रास व्हरतो ताका हाचे विशांतच तें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. पळय, तुज्या फुडल्यान हांव म्हज्या दुताक धाडटां. तुज्या येण्याक तो तुजी वाट तयार करतलो. हांव तुमकां सांगता, मनशा सैमांत जल्मल्ल्या मदें जुवांव प्रास व्हरतो दुसरो ना, तरी पूण देवाच्या राज्यांत सक्ता प्रास ल्हान म्हूण लेखलेलो ताचे प्रास व्हरतो म्हूण येत. सगळ्या लोकान जुवांवची शिकोण आयकली. तांणी आनी सुंकागारांनी सयत देवाचे कुशेक खाल जावन ताचे लागचें स्नान घेतलें. पूण फारिजेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जुवांव लागचें स्नान घेवंक इन्कार केल्ल्यान आपणा विशांतली देवाची मांडावळ तांणी निर्फळ केली. तर ह्या काळाच्या मनशांक कोणाक म्हूण हांव सरी करूं? कोणा सारकें तें म्हूण येत? पेंटेंत बसोवन एकामेकाक उलो करन हे परी सांगतल्या भुरग्यां बरी ते म्हूण येत. आमी तुमकां पिर्लूक वाजयली तरी तुमी नाचली नांत. आमी तुमकां दुखाची गितां गायलीं तरी तुमी रडली नांत. स्नान दातार जुवांव आयलो, ताणें उपास केलो आनी तो वायन पियेनातलो. ताका देंवसार लागला म्हूण तुमी म्हळें. मनशा पूत आयलो आनी तो खाता आनी पियेता आनी तुमी ताका पळया एक पोटारो वायन पियोणो सुंकागारांचो आनी पातक्यांचो इश्ट म्हणटात. तरी पूण दैवीक जाणटेकाय सूख नातलली म्हूण ती पाळटेल्या उद्देशी रुजू जावन येता. फारिजेवा मदल्या एकल्यान जेजूक जेवणाक आपयलो. जेजू त्या फारिजेवाच्या घरा वचून जेवणाक बसलो. त्याच शारांत खोटी जिणी जियेतली एक स्त्री आसली. जेजू फारिजेवाच्या घरा जेवणार आसा तें आयकून ती एक चंद्रकांती सिसलेंत सुगंध तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांयां सरशी फाटल्यान रावून रडूंक लागली. आपल्या दुखांनी तिणें ताचे पांय भिजयले. आपल्या माथ्याच्या केंसांनी ते पुसले. तांचो उमो घेतलो आनी परमळीक तेलान ते माखले. हें पळयवन जेजूक आपोवण दिल्ल्या फारिजेवान आपणा इतल्याक म्हळें, हो मनीस निजाकी एक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आपडलेली ही स्त्री कोण आनी खंयच्या कास्ताची पातकीण म्हूण जाणा आसतो. तेदवां जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो, सिमांव, हांवें तुका एक उतार सांगचें आसा. ताणें म्हळें, सांग मेस्त्री. तवळू जेजू मुंदरून म्हणालो, दुडू रीण दितेल्या एकल्याक 2 जण रीणकारी आसले. एकल्यान 500 रुपये आनी दुसऱ्यान 50 रुपये ताका देवे आसले. रीण फारीक करूंक तांकां दोगांयकी तांक नातले वरवीं ताणें तांकां माफी केलें. तर आतां सांग, तांचे मदलो कोण रीण दिल्ल्याचो चड मोग करतलो? सिमांवन जाप दिवन म्हळें, चड रीण देवे आसलो म्हूण म्हाका भोगता. जेजू ताका म्हणालो, सारकें सांगलें. उपरांत ते स्त्रिये थंय परतोन सिमांवक तो सांगी लागलो, तूं हे स्त्रियेक पळयताय मूं? हांव तुज्या घरा आयलों, तुवें म्हाका पांय धुवंक उदक दिलें नाय. पूण तिणें म्हजे पांय दुखांनी धुवन आपल्या केंसांनी पुसले. तुवें म्हाका उम्यान स्वागत केलो नाय. पूण तिणें हांव भितर सरलेले घडये तावन म्हज्या पांयांक उमो दिवचो खडलो ना. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल माखलें ना. पूण तिणें म्हजे पांय सुगंध तेलान माखले. देखून हांव तुका सांगता, जायतीं तिची पातकां ती तिका बगसल्यांत तिणें दाखयलेलो व्हरतो मोगूच हाका साक्ष. जाका थोडेंच बगशिलां तो थोडोच मोग करता. उपरांत जेजू ते स्त्रियेक म्हणालो, तुजीं पातकां तुका बगसलीं. ताचे सांगाता जेवणार बसलेले आपणा इतल्याक अशें म्हणोंक लागले, पातकां सयत बगशितलो हो मनीस कोण जायत? पूण जेजून ते स्त्रियेक म्हळें, तुज्या भावार्थान तुका बचाव केली, समाधानान वच. अध्याय 8. उपरांत जेजू प्रसंग करीत आनी देवाच्या राज्याची बरी खबर प्रगट करीत शहरान शहर आनी हळ्ळेन हळ्ळी पळयन करून गेलो. 12 जण शिस ताचे सांगाता आसले. देवसारांच्या उपादनांत हावून सडयलेल्यो आनी पिडे शिडेंतल्यो गूण जाल्ल्यो थोड्यो स्त्रियोय ताचे सांगाता आसल्यो. 7 देवसारांत हावून सुडका जोडलेली मागदलेची मरी,
कुजा नावाच्या हेरोदीच्या कारभाराची बायल जुवान सुसान्ना आणि हेर साबार जाणां ही आपल्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आणि ताच्या शिसांच्यो गरजो सुदारसिताली. जायत्या शारांतावन लोक जेजू सरशी येतच आसलो. अशे लोकां जमो सडत येताना जेजून तांकां ही ओपार सांगली. एक वंपी आपले भी वंपूंक भायर सरून गेलो. तो वमताना तांतले थोडे मेरेर पडले आनी ते मोस्तोन गेले आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन खेले. हेर थोडे भी खडपी सुवातेर पडले. ते किरलले पूण शेळ नातलेले वरवीं करपोन गेले. हेर थोडे खांट्या झाडकुटामध्ये पडले. खांट्या झाडां ताचे सवय वाडटाना ताका तांणी आडसून मारले. आनी हेर थोडे बरे सुवातेर पडले आनी थंय ते वाडोवन 100 वांट्यांनी फळ दिवंक पावले. इतलें सांगून ताणें व्हडल्यान म्हळें, आयकूंक कान आसा तो आयकूं. हे ओपारीचो अर्थ कितें म्हणून ताच्या शिसांनी ताचे लागीं विचारलेल्या वेळार ताणें जाप दिली, देवाच्या राज्याचे गुट समजोवंक तुमकां फावो जालां, पूण हेरांक ते ओपारींच्या रुपार दिल्यात. अशें तांणी पळयल्यारय तांकां दिसचें ना, तांणी आयकल्यारय तांकां समजोवचें ना. हे ओपारीचो अर्थ असो: बी म्हळ्यार देवाचें उतार. मेरेर पडलेले बी म्हळ्यार उतार आयकतात ते. पूण तांणी सतमानून बाच्यावी जोडिनाशें देवसार येवन तांच्या काळजांतले उतार तक्षण काडून व्हरता. खडपी सुवातेर पडलेले बी म्हळ्यार उतार आयकून संतोशान ते मानून घेतात ते. पूण तांचे थंय पाळ रोमानातलेले वरवीं ते थोडोच काळ सतमानतात आनी ताळणी आयलेल्या वेळार ते सोडून सोडतात. खांट्या झाडांमध्ये पडलेले बी म्हळ्यार देवाचे उतार आयकतले हेर थोडे, पूण हे जिणयोच्यो राटावळी क्रेस्तकाय आनी कुशालयो हांकां चिरडितात आनी तांचे फळ पिकोवंक सोडिनात. शेकी बरे सुवातेर पडलेले बी म्हळ्यार देवाचे उतार आयकून बऱ्या आनी उदार काळजान ते सांबाळतात आनी थिरासणेन फळ दितात ते. कोणीय मनीस दिवो पेटोवन तो तोपल्या पोंदा धांपिना वा खटल्या पोंदा लिपयना. बगार घरा भितर सरतल्यांक उजवाड दिसाशें दिवटो नेर तो दवरता. धांपून आसलेलें कसलेंच उगडापें जायनासतना उरचें ना आनी लिपोवन आसलेलें कसलेंच कळा नासतना वा उजवाडाक येनासतना रावचें ना. देखून तुमी कशें आयकतात ते विशीं सत्राय घेया, कित्याक जाचे लागीं आसा ताका आनीकय मेळटलें आनी जाचे लागीं ना ताणें आसा म्हूण चिंतलां तेंय ताचे लागचे काण व्हरतले. जेजूची आवय आनी ताचे भाव जेजूक मेळोंक म्हूण आयली, पूण लोकाचे खेटी निमती तांकां ताचे सरशीन वसोंक जालें ना. देखून तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत तुका पळोवंक अपेक्षितात म्हणून कोण एकल्यान ताका सांगलें. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, जी कोण देवाचें उतार आयकून ते परी करतात तींच म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. एक दीस जेजू आपल्या शिसा सांगाता दोणीर सोडलो आनी आमी सरोवराचे पलतडी या म्हणालो. तशें ते भायर सरले. मुखार वेता वेता जेजूक न्हीद पडली. तितल्यार सरोवराचेर एक जड वारें मारूंक सुरू जालें. दोणी भितर उदक भरोवन ते सर्व व्हड अपायांत पडले. शीस जेजू सरशीन आयले आनी ताका जागोवन मेस्त्री मेस्त्री आमी बुडटाव म्हणून बोबाटले. जेजून उठोन वाऱ्याक आनी उसांबोळणारांक भेस्तायलें. तेदवां वारें वदाळ रावलें आनी सक्कड शांत जालें. उपरांत ताणें शिसा लागीं विचारलें, खंय आसा तुमचो भावार्थ? शीस भियोवन तशे अजाप जावन एकामेका म्हणटाले, हो तर कोण जायत? वाऱ्याक आनी लारांक सयत तो फरमायता आनी तीं ताका खाल जातात. अशें जेजू आनी ताचे शिस गलिलेया सरोवराचे पलतडी आसलेल्या गेरगेसानाच्या गांवाक येवन पावले. जेजून दोणीर तावन पांय तडीर घाल्लेस देवसार लागुल्लो शारांतलो एकलो मनीस ताचे मुखार आयलो. जायतो काळ थावन तो आंगार वस्तूर दवरिनातलो आनी घर सोडून गोरयांनी जियेतलो. जेजूक पळयतच ताणें किंकराट्यो मारल्यो आनी ताचे मुखार सरपडून व्हडल्या ताळ्यान तो म्हणालो, म्हजे खबरेक तूं कित्याक आयलाय
जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता, उपकार कर न म्हाका तूं पिडाय नाका. जेजून ताका त्या मनशातावन भायर सरोंक येदोळ फरमायलेलें देखून ताणें अशें म्हळें. साबार पावटी ताच्या आंगार देंवसार आयिल्ल्या वेळार ताचे हात पांय सांकळींनी बांदून ताका पाऱ्यान दवरल्यारी तो बांदपास तुटयतलो आनी देंवसार ताका आरण्याक आंबुडतलो. तुजें नांव कितें अशें म्हणून जेजून ताका विचारलेल्याक सैन म्हणून ताणें जाप दिली, कित्याक जायते देंवसार ताचे भितर प्रवेश जावन आसले. आनी आपणाक पाताळाक वचूंक ताणें फरमायनये म्हणून ते जेजू लागीं परत लागले. थंयस लागसार दुकरांचो वोडयेक हिंड दोंगरा कडशार सरोन आसलो. त्या दुकरां थंय प्रवेश जावंक आपणाक रजा दी जाय म्हणून देंवसार जेजू लागीं मागी लागले आनी ताणें तांकां रजा दिली. तितल्यार ते देंवसार त्या मनशा थावन भायर सरन दुकरां भितर प्रवेश जाले. तेदवां तो दुकरांचो हिंड दोंगराच्या कडशा वयल्यान सरोवरांत उडोवन उदकांत बुडोवन नास जालो. घडलेली ही संगत देखतच दुकरांक सरयतले पोळण धांवले आनी शहरांत आनी नाडांत ही खबर सांगी लागले. कितें घडलां तें पळोवंक लोक भायर सरन आयलो. जेजू सरशी आयिल्ल्या वेळार जाचे वयले देंवसार सुटलेले त्या मनशाक आतां तकल्यान सोमा आसलोलो नेसून बी जेजूच्या पांयां सरशी बसलोलो तांणी देखलो. हें पळोवन ते भियेले. तवळ घडलेली संगत दोळ्यांनी पळयल्ल्यांनी देंवसार लागलोलो कसो बरो जालो म्हणून तांकां सांगले. तितल्यार भियान तरतरलेल्या गेरगेसेन गांवच्या सगळ्या लोकांन ताणें थंयसो वचा जाय म्हणून ताचे लागीं विनंती केली. जेजू दोणीर सोडून पाटी भायर सरलो. तवळ जाचे वयले देंवसार सुटलेले तो मनीस आपूण जेजू सांगाता येता म्हणून परत लागलो. पूण जेजून ताका पाटीं धाडलो म्हणून तूं तुज्या घरा पाटीं वच आनी देवान तुका कितें सगळें केलां तें सगळ्यांक सांग. तो गेलो आनी शहराच्या सांदी मुल्यांनी वचोन आपणाक जेजून केल्लें तें सगळें गाजोवंक लागलो. जेजू पाटीं येतच ताची वाट पळयत रावल्ल्या लोकांच्या जोम्यान ताका संतोषान स्वागत केलो. तेदवां थंयच्या सिनागोगाचो जायर नांवाचो अधिकारी थंयसर येवन जेजूच्या पांयांक पडलो आनी ताणें आपणाच्या घरा ये जाय म्हणून परतूंक लागलो. कारण सुमार 12 वर्सां प्रायेची ताची एकलीच धूव मरणाचे तणीर आसली. जेजू भायर सरन वेता आसतना लोकांचे खेटीन चिरडतलो. 12 वर्सां थावन रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टतली एक स्त्री आसली आनी तिका गूण करूंक खंयच्याय वैजा निमती जालें ना. तिणें जेजूच्या फाटल्यान येवन ताच्या वस्तुराचे देगेक हात लायलो आनी तेच घडये तिच्या रक्ताची जर सुकली. तेव्हा जेजून विचारलें, कोणें म्हाका हात लायलो? सक्तांनी आपणे न्हय म्हणून सांगतस पेद्रू म्हणालो, मेस्त्री, लोक सक्कड तुजे भोंवतणी वेडो घालून तुज्या आंगार पडटा. पूण जेजू म्हणालो, कोणे पुणी म्हाका हात लायलो तें खंडीत, कित्याक म्हजे तावन सखत भायर गेली तें म्हाका कळ्ळां. तवळ ती स्त्री आपणे केल्लें तें आनी गुपीत दवरूंक जायना म्हूण समजून कांपोवन कांपोवन मुखार आयली आनी जेजूच्या पांयां पडली. खंयच्या कारणा पासत आपणे ताका हात लायलो आनी कशी तक्षण आपूण बरी जाली तें ती सगळ्यां हुजीर सांगी लागली. तवळ जेजू तिका म्हणालो, धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, समाधानान वच. जेजू अशें उलोवन आसतनाच सिनागोग अधिकाऱ्याच्या घरांत हावन एक जण आयलो आनी जाहिराक सांगी लागलो, तुजे दुवेन प्राण केलो आनी मेस्त्रीक दोसचें नाका. हें आयकून जेजू जाहिराक म्हणालो, भिये नाका, तुवें सतमानल्यार मात्र सय आनी तुजी धूव बरी जातली. जेजू घरा पावल्या उपरांत पेद्रू, जुवांव, जाकोब आनी सलयेची आवय बापय हांचे भायर दुसऱ्या कोणाकी आपणा सांगता भितर येवंक ताणें सोडलें ना. हेणें सक्कडी मरण पाविल्ले सलये खातीर रडोवन विळाप करताले. पूण जेजू म्हणालो, रडा नाकात, सली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. हें आयकून ते सक्कड ताका हांसले, कित्याक सली मेल्या म्हूण ते जाणा आसले. तवळ जेजून सलयेच्या हाताक धरून व्हडल्या थाळ्यान म्हळें, सलये उठ. तिचो उस्वास फाटीं आयलो आनी ती तक्षण उठली. तिका कांय पुणी खावंक दी जाय म्हणून
जेजून तांकां सांगलें. चलयेची आवय बापूय सगळींच विस्मीत जालीं, पूण घडलेली संगत कोणाकच सांगिनाये म्हणून जेजून तांकां ताकीद दिली. अध्याय 9. जेजून 12 जाणांक सांगाता आपयले आनी तांकां सर्व देंवसार धांवडावची आनी पिडाशिडा गूण करची पदवी आनी अधिकार दिलो. उपरांत देवाचें राज्य परगट करूंक आनी पिडेस्तांक गूण करूंक म्हूण तांकां ताणें धाडले. तो तांकां अशें सांगूं लागलो, वाटेक म्हूण कांयच व्हरिनाकात. दांडो, पोतें, भुती, दुडू खंयचेंय नाका. बदलूंक दगलोय नाका. ज्या घरांत तुमकां स्वागत दितात त्या घरांतच रावा. थंय थावनूच तुमची मुखली वाट धरा. जंय तुमकां स्वागत दिनात त्या शहरांतले तुमी भायर वेताना तुमच्या पांयांक लागलेली धूळ सयत फापूडून सोडा. तुमी तशें केल्लें तांचे विरोध एक साक्ष जावं. आनी ते भायर सरन गेले आनी हळ्ळेन हळ्ळेक पयण करन सुवार्ता परगट करीत आनी पिडेस्तांक बरी करीत गेले. अशें आसता घडिल्ल्या सर्व संगतींची खबर हेरोद उपारायाच्या कानान पडली. तेदवा ताका ताचे विशांत कितें चिंतचें म्हूण कळ्ळें ना. कारण थोडे जण जुवांक जिवंत उठयला म्हणटले, हेर थोडे एलिया दिश्टीक पडला आनी थोडे पुर्विल्या प्रवाद्यामदलो एकलो जिवंत जाला म्हणटले. पूण हेरोद म्हणालो, जुवांचे शीस हांवेंच कापयल्ले, तर हो कोण जायत? हाचे विशांत कितें सकड हांव आयकतां? देखून जेजूक खुद्द पळोवंक तो आशेतलो. हेणे धर्मदूत फाटी येतच आपणे केल्लें सगळें जेजूक सांगूं लागले. तो तांकां होरे विंगड बेतसायदा नांवाच्या शहराक आपोवन व्हरून गेलो. पूण ही खबर मेळटच लोकांचो जमो ताची पाट धरून गेलो. जेजून तांकां स्वागत दिलो आनी देवाच्या राज्या विशांत तो तांच्या लागीं उलयलो आनी गूण जावची गरज आसलेल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. तितल्यार सांज जायत आयली. 12 जण धर्मदूत ताचे सरशी येवन म्हणाले, आमी हांगा एकसुरेस वातेर आसावूं. देखून लोकां जोम्याक तूं धाण सोड. भोंवतणीच्या हळ्ळ्यांनी आनी भाटांनी वचून जेवण आनी बिडार बी मेळटा जाल्यार ती सोदूं. जेजून तांकां सांगलें, तुमीच तांकां कांय पुणी खावंक दिया. शिसांनी ताका जाप दिली, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो शिवाय हेर कांय आमच्या लागीं ना. नाजाल्यार आमी वचून ह्या जोम्याक म्हूण खाण मोलाक घेजय जालें. दादलेच चड उणे 5000 जातीत म्हूण येत. तवळ जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, लोकांक सुमार 50 पंक्ती घालून बसया. तांणी तशेंच केलें आनी सक्तांक बसयलीं. उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो ताणें हातीं घेतल्यो. सर्गाक दीस लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे म्हूण लोकांक वांटूंक शिसा लागीं दिले. लोक सक्कड खावन धादोश जालो. चडीत उरलेले कुडके एकठांय करतना 12 दालीं जातीत. ते तांणी भरून काडले. एक पावटी जेजू वरे विंगड मागणें करनासतना शीस ताचे सांगाता आसले आनी ताणें तांकां सवाल केलें, लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा? शिसांनी जाप दिली, थोडे तूं स्नानदातार जुवांव म्हणटात आनी हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात आनी हेर पुर्विल्या प्रवाद्यामदलो एकलो जिवंत जाला म्हणटात. जेजून तांचे लागीं विचारलें, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? पेद्रून जाप दिली, तूं देवाचो क्रिस्त. हे संगती विशांत ताणें कोणाकच सांगिनाये म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. उपरांत तो म्हणालो, मनशा पुतान जायते सोसूंक जाय. मतबाऱ्यांनी, प्रधान याजकांनी आनी शास्त्रांनी ताका इन्कार करूंक जाय. ताका मारूंक जाय आनी ताणें 3ऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. उपरांत सोमेस्ता लागीं उलोवन तो म्हणालो, कोणीय जर म्हजो फाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो खुरीस दिसान दीस उखोलन घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश करन सगळो संवसार जडलोच म्हणया, हातूं तर ताका कितें फायदो? जो कोण म्हाका जावं
म्हज्या उतरांक जावं लसता ताका मनशा पुती आपल्या बापाचे आनी भागेवन दुतांचे महिमेन येताना ताका लसतालो. सतस हांव तुमकां सांगता, हांगा हजार आसलेले थोडे जण देवाचे राज्य पळयल्ले करीत मरोंक पावचे नात. इतलें सांगून सुमार 8 दिसां उपरांत पेद्रूक, जुआंवक आनी जाकोबाक आपणा सांगाता घेवन जेजू मागणें करूंक म्हूण एक दोंगराक गेलो. मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचें सारकें बदललें आनी ताचें वस्तूर परजडीत धोवें जालें. आनी आबळे 2 जाण ताचे लागीं संभाशण करतले, ते मोइजे आनी एलिया. ते महिमेन भरोवन परजळताले. ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मांडावळ जेरुजालेमांत तो कशें संपूर्ण करतलो ते विशांत ते उलयतले. हेणे पेद्रू आनी ताचे सांगाती न्हिदेन पिकल्ले, पूण ते जागे जातच जेजूचो वैभव आनी ताचे सांगाता उबे आसलेल्या दोगांक तांणी देखले. ते दोगू जेजूक सोडून वेचे वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमी हांगा आसलेले बरें. आमी 3 तंबू मारया, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. आपूण कितें उलयता म्हूण तो नेणा आसलो. अशें तो उलोवन आसतनाच एक कुपान येवन तांचेर धांपण घालें आनी त्या कुपांत रिगतना ते भियेले. तवळ त्या कुपान तावन एक थाळो आयकलो, हो म्हजो पूत, हांवें वेंचून काडलोलो, ताका आयका. हो थाळो थांबतस थंय जेजू एकलोच आसलो. शिसांनी हो गूट सांबाळलो आनी आपणे देखलेले संगती विशांत तांणी कोणाकच कितेंय सांगलें ना. दुसऱ्या दिसा दोंगरा वयले ते देंवन येता आसतना एक व्हड लोकां जमो तांकां मेळोंक आयलो. त्या जम्या मदलो एकलो बोब मारन म्हणालो, मेस्त्री, उपकार करन म्हज्या पुताचेर दिश्ट घाल. म्हाका एकलोच भुरगो तो. केदाळा म्हणना ताच्या आंगार देंवसार येता आनी ताका किंकराट्यो मारूंक लायता. ताका तो दळणी कापटिता आनी ताच्या तोंडांतल्यान फेंड येसर ताका पीस उडटा. अशें ताका फाफसिल्या शिवाय तो ताका सोडून वचोंक आयकना. ताका भायर घालूंक तुज्या शिसा लागीं हांवें विनंती केली, पूण तांचे वरवीं तें जालें ना. तवळ जेजून जाप दिवन म्हळें, हे अविश्वासी आनी नश्टे संतते, केदोळ पर्यंत तुजे सांगाता हांवें आसचें आनी तुका हांवें सोसून व्हरचें? हाड तुज्या पुताक हांगा. भुरगो लागीं सरतनाच देंवसारान ताच्यो घडामोडी केल्यो आनी ताका धरणी कापटिलो. तवळ जेजून देंवसाराक बेस्तायलो आनी भुरग्याक गूण करन ताच्या बापायक फाटीं दिलो. देवाची ही व्हड पदवी पळयवन समेस्तां विजमीज जाली. तो करतलो ते सगळें पळयवन सगळो लोक अजाप जायत आसलो. तवळ जेजून आपल्या शिसा लागीं म्हळें, आतां हांवें सांगचें आसा तें तुमचे मतींत बरें कसो. मनशा पुताक वेगींच धर्न लोकांच्या हातांत दितले. तो कितें म्हणटा तें शिसांक समजलें ना. ताच्या उतरांचो अर्थ तांचे तावन लिपोवन आसलो जाल्ल्यान तें तांचे मतीक गेलें ना. तरी पूण ह्या विशांत जेजू लागीं विचारूंक ते भियेले. एक पावटी आपणा पैकी कोण व्हड हे विशांत शिसामदें एक तर्क उठलें. तांचे मतींत कसल्यो आलोचन्यो गुंतात तें जाणा जावन जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपयलें आनी ताका आपणासरशी उबें करन तांचे लागीं म्हळें, जो कोण ह्या ल्हान भुरग्याक म्हज्या नांवान घेता तो म्हाकाच घेता. म्हाका घेता तो म्हाका पाटयिल्ल्याक घेता. कित्याक जो कोण तुमचे मदें निमाणो तोच सक्टां प्रास व्हरतो. आनी जुआंवन जेजू लागीं म्हळें, मेस्त्री, तुज्या नांवान देंवसार दावडायतल्या एकल्याक आमी देखलो. तो आमच्या मेळांतलो न्हय देखून आमी ताका आडवारलें. जेजून तांकां सांगलें, ताका आडवार नाकात, कित्याक जो कोण तुमचे विरोध न्हय तो तुमचे पक्षेसो. आपणाक सर्गी घेवचे दीस लागीं पावले म्हणटस जेरुजालेमाक वेचेन्स म्हूण जेजून धड मोन केलें. देखून आपणा मुखार ताणें दूत धाडले. ते भायर सरन वचून जेजून येवचे आदीं सगळी तयाराई करूंक म्हूण सामारियाचे एक हळ्ळेंत रिगले. पूण तो जेरुजालेमाची वाट धरून वेतलो देखून थंयच्या लोकान ताका स्वागत दिलो ना. हें पळयवन ताचे शिस जाकोब आनी जुआंव जेजू लागीं म्हणाले, सोमया,
मोळबारतावन उजो देवून हांकां भस्म करूं म्हूण आमी फरमायल्यार जाय तुवें. तेदवां जेजून तांचे कुशीन घुंवोवन तांकां बेश्टायलें. उपरांत जेजू आनी ताचे शिस दुसरे एक हळ्ळेक गेले. आपली वाट धरून ते मुखार वेताना कोण एकलो जेजू लागीं म्हणालो, तूं वेताय थंय हांवूय तुजो फाटलाव करन येता. पूण जेजून ताका सांगलें, कोल्याक माटी आसात, सुकण्यांक गोंटेर आसात, पूण मनशा पुताक माते तेंकूंक सयत सुवात ना. आनी एकल्याक ताणें म्हळें, तूं म्हजो फाटलाव कर. तवळ ताणें जाप दिली, सायबा, हांव वचून म्हज्या बापायक मातयेक पायता पर्यान पुणूय म्हाका अवकाश दी. पूण जेजून ताका सांगलें, मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावूं दी. तूं वच आनी देवाचें राज्य परगट कर. तिसरो एकलो म्हणालो, सायबा, हांव तुजो फाटलाव करतां, पूण पयलें वचून म्हज्या घरच्यांक हांव आदेवस म्हणून येता. जेजून ताका सांगलें, नांगराक हात दिवन फाटीं पडयतलो देवाच्या राज्याक योग्य न्हय. अध्याय 10. हाचे उपरांत सोम्यान आनी 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शाराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगा लेखान आपणा मुखार धाडले. तांकां तो सांगी लागलो, पिकावळ यथेश्ट आसा, पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी, पूण सत्राय करा. सुण्या वाकटांमोदें शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं, भुती जावं, वाणो जावं व्हरी नाकात. वाटेर कोणाकी सलाम करूंक रावा नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकताना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें. ना तर जालें तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येतालें. त्याच घरा तुमी रावा. ताणी दिल्लें खाया आनी पियेया, कित्याक वावराड्याक ताची मजुरी फावो. देखून घरां मेजी नाकात. खंयच्याय शहरांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. पूण खंयच्याय शहरांत तुमी गेल्ल्या वेळार लोक तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार तांच्या रस्त्यांनी वचोन अशें म्हणा, आमच्या लागलेली तुमच्या शहराची धूळ सयत तुमचे विरोध साक्षेक आमी फापुडतांव. तरी पूण देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां म्हूण मात्र जाणा जाया. हांव तुमकां सांगतां, जडतेच्या दिसा सोदोमाक मेळची आसा ती काकुळती त्या शहराक मेळची ना. हाय तुका खोराजिना, हाय तुका बेतसायदा. कित्याक तुमचे मदें केल्ली ती आचर्यां तीर आनी सिदोन शहरांनी केल्लीं जाल्यार थंयचो लोक खंयच्या काळा गोणी वस्तूर न्हेसोन आनी आंगाक गोबोर पुसून आपली जिणी बदलतो. देखून जडतेच्या दिसा तीर आनी सिदोनच्या लोकाक तुमचे वरणी चड काकुळत लाभतली. आनी तूं काफारनाव, तूं कितें अंतराळाक चडतलें म्हूण चिंताय? पातळाक तूं शेवटतलें. जो कोण तुमकां आयकता तो म्हाका आयकता. जो कोण तुमची बेपारवा करता तो म्हजी बेपारवा करता. जो कोण म्हजी बेपारवा करता तो म्हाका धाडलेल्याची बेपारवा करता. उपरांत धाडिल्ले ते 72 संतोशान फाटीं आयले आनी म्हणाले, सोम्या, तुजें नांव काडल्यार देंवसार सयत आमकां खाल जातात. जेजू जाप दिवन तांकां सांगी लागलो, अंतराळांत जगलावणे पडिल्ले बरी सैतान पडोवन आपटल्लो हांवें पळयलें. पळया, सरप, इचू आनी दुस्मानाचे सगळें बळच पांयां तळा मोस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बादा करचें ना. तरी पूण देंवसार तुमकां खाल जातात देखून तुमी संतोश पावा नाकात. बगार तुमची नांवां सर्गी बरोवन आसात देखून संतोश पावा. तेच घडये जेजो पवित्र आत्म्या थंय संतोशान भरोवन म्हणालो, बापा, सर्गा संवसाराच्या धन्या, जाणट्या आनी बुदवंतां लिपोवन दवरिल्ल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हजे आदीन केलां. पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोणूच नेना.
बाप कोण म्हण पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशांत कळीत करूंक कुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना. उपरांत शिसांतय परतोन ताणें म्हळें, भागी दोळे तुमी देखतात ते देखतले. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, साबार प्रवादी आनी राई तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले, तरी तांकां ते पळोवंक मेळ्ळे ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंक आशिल्ले, तरी तांकां ते आयकूंक मेळ्ळे ना. एक दीस शास्त्र्यां भितरलो एकलो उठून जेजूची परिक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो, मेस्त्री, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका सवाल केलें, नियम शास्त्रांत कितें बरोवन आसा, तूं तें कशें समजताय? ताणें जाप दिवन म्हळें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळे तुजे सत्तेन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. जेजू ताका म्हणालो, सारकी तुजी जाप, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण तो आपले सवाल समा म्हूण दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो, तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? जेजू ताका जाप दिवन सांगे लागलो, एक मनीस जेरुजालेमांतावन येरिकोक देंवोवन वेताना सोरांच्या हातान सांपडलो. तांणी ताचे सगळें नागयलें, ताका मारन घाय केले आनी अर्दो जीव कर्ण ताका सोडून गेले. अशें आसता एक याजक तेच वाटेन देंवोन वेतालो. ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगलेन चलतच रावलो. तेच परी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बगलेन चल्लो. शेकी ते वाटेन वेतालो एक सामारियागार ताचे सरशीन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. लागींसरन ताच्या पांयांक तेल आनी वायन वतून ताणें ते बांदले. उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसोवन एक छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणी दिवन ताणें म्हळें, हाची जतन घे आनी कितें सडी तूं खर्शिताय तें फाटीं येताना हांव तुका फारीक करतां. ह्या तेगा भितर सोरांच्या हातान सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता? शास्त्र्यान जाप दिली, ताची दया केली तो. तवळ जेजून ताका सांगलें, वस आनी तूंय तशेंच कर. जेजू आनी ताचे शिस पैण करून वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाची एक स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोम्याच्या पांयां सरशीं बसोन ताची शिकोवण आयकतली. पूण मार्था जायती सरबाराय करच्यार पडली आनी जेजू सरशीं येवन म्हणाली, सोम्या, म्हजे भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडलां. हाचे विशांत तूं कांय खबरेर नाय मू? तिका चिक्के म्हजे कुमकेक येवंक सांग. पूण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्था, मार्था, तूं साबार संगती विशांत खंत हुस्को कर नासाय, पूण गरजेचे एक मात्र. मरियेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काडून व्हरचे नात. अध्याय 11. एक पावटी जेजू एक सुवातेर मागणें करन आसलो. मागणें जातच शिसामदल्या एकल्यान ताचे लागीं म्हळें, सोम्या, जुआवन आपल्या शिसांक शिकयिल्ले बरी तूं आमकांय मागणें करूंक शिकय. तो वळू तो तांकां सांगी लागलो, तुमी मागणें करतना अशें म्हणा, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, आमचो दिसपडटो ग्रास हर एक दीस आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्या हर एकल्याक आमी बक्षितांव, तशें आमची पातकां बक्षी आमकां ताळणेंत व्हरिनाका. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, तुमचे मदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंतया आनी तो मध्यानेर ह्या इश्टा सरशीं वेता आनी म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उश्णे दी. पळणार आसलोलो म्हजो एक इश्ट अवचित आमगेर येवन पावला. ताका वाडतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना. आनी चिंतया, तो ताचो इश्ट भितर तावन जाप दिवन म्हणटा, म्हाका धोशी नाका. दाराक खीळ घालून जाल्या म्हजी भुरगीं म्हजे पासले न्हिदल्यांत. आतां उठोन तुका कांय दिवंक म्हजे वरवीं जायना. हांव तुमकां सांगता, इश्टागते पासत उठोन
तो कांय दिवसो ना जाल्यारी लज नासता ताणें विसरलेले खातीरपुणी उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो. देखून हांव तुमकां सांगता, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे मदें कोण बापूय आपलो पूत मासली मागीत जाल्यार ताका मासले बदलाक जीवदाळ दीत, वा तांती मागीत जाल्यार ताका विचू दीत. खोटें जावन आसुनूय तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात, तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्रत्मो दिना जायत. एक पावटी जेजू एक मोनो देंवसार सोडयतालो. देंवसार भायर वेतस मोनो आसुल्लो तो उलयलो. तो वळू लोक विचमीत जालो. पूण तांचे मदले थोडे म्हणाले, देंवसाराच्या मुखी बेलझेबुलाचे शातेन तो देंवसार सोडयता. हेर थोडे ताची परीक्षा पळोवचे खातीर ताणें सर्गींत थावन एक खुणा करून दाखय जाय म्हणटाले. पूण जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांकां सांगी लागलो, अंतरजुजान वांटे फांटे जाल्लें खंयचेंय राज्य विबाट जायनासता रावना. तशेंच घरा भितरच वांटे फांटे जाल्लें घराणेंय देसवाट जायनासता उराना. तेच परी सैतानाचेच पक्षेचे एकामेका उपरार्थी जाल्यार ताचें राज्य उरचें कशें? हांव बेलझेबुलाचे शातेन देंवसार दावडायतां जाल्यार तुमचे शिस कोणाचे पदवेन दावडायतात? अशें ताणींच तुमकां अपराधी म्हूण काडलेलें बरी जालें. पूण देवाचे पदवेन हांव देंवसार दावडायतां जाल्यार दुबावा विण देवाचें राज्य तुमचे थंय येवन जालां. एक बळवंत मनीस आपली हातेरां घेवन आपलें घरदार राखीत जाल्यार ताचें सगळें आस्त बदीक भद्रतेन आसता. पूण ताच्याकी बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लढायेक वचोन ताका सलवयत जाल्यार ताका धैर्य दिवपी सर्व हातेरां तो ओडून व्हरतलो आनी मेळ्ळली लूट वांटे करतलो. कोण म्हजे सांगाता ना तो म्हजे विरोधूच सै. जो कोण म्हजे सांगाता पुंजयना तो निजाकी शिंपडायता. एक मनशाक लागुल्लो देंवसार ताचे भितरलो भायर गेल्या उपरांत तो आसरो सदीत अरण्यांत भोंवता. पूण थंय आसरो ताका मेळना जायत बी जाल्यार हांव भायर सरन आयिल्ल्या म्हज्या घराच पाटी वेता म्हणटा. अशें पाटी येतच तें घर झाडन नितळ दवरलेलें तो पळयता. तितल्यार तो भायर वेता आनी आपणा प्रास चड नश्टे हेर 7 देंवसार हाडून येता. ते सर्व भितर सरन थंय आपलें ठाणे करतात. अशें त्या मनशाची निमाणी गत पयलेंचे प्रास पास्ट जाता. जेजू हे परी उलोवन आसतना लोकाच्या जोम्या मदली एक स्त्री व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, आपणाचे कुशींत तुका वावयिल्ली आनी तुका पानो दिल्ली आवय कितली भागी. पूण जेजून म्हळें, हाच्या की देवाचें उतार आयकून तें पाळटात ती चड भागी. आपले भोंवतणी लोकां जमे सोडून येताना जेजू म्हणा लागलो, ही संतत नश्टी संतत ती खुणा मागता. निजाकी योना प्रवादेचे खुणे शिवाय दुसरी खुणा तिका मेळासिना. जशें योना प्रवादी निनिवेगारांक एक खुणा जाल्लो, तशें मनशा पुती जातलो एक खुणा हे संततेक. जडतेच्या दिसा दक्षिणेची राणी हे संतते सोवें उबी रावतली आनी हे संततेक गुन्यांवकार करतली. कित्याक सालमांवची जाणवयेची उतरां आयकोंक अर्दो संवसार पयण करून ती आयिल्ली. पूण सालमांव प्रास व्हरतो हांगा आसा. जडतेच्या दिसा निनिवेचो लोक हे संतते सोवें उबो रावतलो आनी तिका गुन्यांवकार करतलो. कित्याक योनाची शिकोवण आयकून निनिवेगारांनी आपली जिणी बदल्ली. पूण योना प्रास व्हरतो हांगा आसा. कोणीय मनीस दिवो पेटोवन तो धरणी पोंदल्या कुडांत जावं वा कळशे पोंदा जावं धांपिना. बगार घरा भितर सरतल्यांक उजवाड दिसाशें दिवटोणेर दवरता. तुजो दोळोच तुजे कुडीचो दिवो. तुजे दोळे सारके आसतीत जाल्यार सगळे तुजे कुडीक उजवाड आसतलो. पूण तुजे दोळे पाड जातीत जाल्यार सगळे तुजे कुडीक काळोख जातलो. देखून तुजे भितर आसलेलो उजवाडच काळोख जायनाशें सत्राय कर.
अशें कुडीचो खंयचोय सांदो काळोखान नासतना तुजी सगळी कूडस उजवाडांत आसत जाल्यार परजळीत दिव्यान उजवाड फांकयल्ले बरी ती सगळीच प्रकाशीत जातली. ताचें उलोवन जातस एक फारिजेवान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो. तो भितर सरन जेवणाक बसलो, पूण जेवणा आदीं आपले हात पांय धुयनासतना जेजू पंक्तीर बसलोलो पळयवन तो फारिजेव विजमीत जालो. देखून सोमी ताका सांगी लागलो, पळया, तुमी फारिजेव तुमची कोपां आनी ताटां भायल्यान नितळ करतात, पूण भितरल्यान तुमचें अंतस्करण लुटीन आनी स्वार्थान भरलां. बूद नातलेल्यानो भायली कूस केल्ल्यानच भितरली कुसी केल्यानय. देखून तुमचे लागीं कितें आसा तें तुमी दान धर्म करा, तवळ सक्कडी तुमकां नितळ जातलें. हाय तुमकां फारिजेवानो, ओडतालावांचो, सदाबाचो आनी सर्व आल्या पाल्याचो धांत एक वांटो तुमी देवाक दितात, पूण न्यायनितीची आनी देवाच्या मोगाची तुमकां पर्वा ना. हें तुमी करीजयस आसलें, पूण तेंय तुमी सोडचें न्हय. हाय तुमकां फारिजेवानो, सिनागोग सभांनी तुमकां मुखल्यो बसका जाय, आनी पेटेंत लोकान तुमकां सलाम केल्यार तुमकां भारीच खुशी. हाय तुमकां, तुमी स्मारक गुर्तनातलेल्या मेल्ल्यांच्या फोंडा बरी. ते फोंड म्हण कळनासता लोक तांचे वयल्यान गुड्डावन चलता. तितल्यार शास्त्रियां भितरलो एकलो ताका जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, तुवें अशें उलयल्ले वरवीं आमकांय तूं अवमर्याद करताय. ताका जाप दिवन जेजू म्हणा लागलो, हाय तुमकां शास्त्रियानो, वावोवंक तांकां नातली वोजीं तुमी लोकांचेर घालतात, पूण तुमी जावन त्या वज्यांक एक बोट लेगून लावंक फुडें सरानात. हाय तुमकां, तुमच्या पुर्वजांनी जिवेशी मारिल्ल्या प्रावाद्यांचे फोंड तुमी बांदतात. अशें तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तुमकां पुर्तें मानता म्हूण तुमी रुजवात दितात, कित्याक तांणी तांकां जिवेशी मारले आनी तुमी तांचे फोंड बांदतात. हे पासतच देवाचे जाणवयेन अशें सांगिल्लें आसा, हांवें धाडिल्ल्या प्रावाद्यां आनी धर्मदूतां मदल्या थोड्यांक ते जिवेशी मारतले आनी दग दितले. संवसाराचे रसने थावन वारयिल्लें सर्व प्रावाद्यांचे रगत, म्हणजे आबेलाच्या रक्तातावन वेदी आनी पवित्र स्थानामध्ये जिवेशी मारिल्ल्या जाकारीच्या रक्तापर्यान हे संततीचेर बेस्तलें. सतच हांव तुमकां सांगता, त्या सगळ्या रक्ताक हे संततेन जबाबदार जाय पडटलें. हाय तुमकां शास्त्रियानो, जाणवयाच्या घराची सावी तुमी काडून दवरल्या. तुमी जावन भितर सरले नात आनी भितर सरूंक अपेक्षितेल्यांक तुमी सोडले ना. जेजू थंय थावन भायर सरन वेतस शास्त्री आनी फारिजेव ताचेर कठीण विरोध जाले. सबार संगती विशयांत ताका उपराटी सवालां घालन ताच्याच उलोवण्यांत ताका संपडावन घालूंक कांय पुणी मेळटागी म्हूण ते पास मांडून आसले. अध्याय 12. लोक हजारांनी एकठांय जावन एकामेका मस्तिताना जेजू पयलें आपल्या शिसा लागीं उलोवन म्हणालो, फारिजेवांच्या खमीराची म्हणजे तांच्या कपाटीपणाची सत्राय घेया. जें कितें धांपून आसा तें सक्कड उक्तें जातलें आनी गुपीत आसा तें सगळें परगट जातलें. तुमी काळोखान सांगलां तें दिसा उजवाडा आयकतले आनी भितरल्या कुडांनी फुसफुसोवन उलयल्यात तें घराच्या पाक्यार थावन गासतलें. म्हज्या इश्टानो, हांव तुमकां सांगता, कुडीचो जीव काडतल्यांक तुमी भियेनाकात. ताचे प्रासडीत तांणी करयेत तें कांयच ना. पूण कोणाक तुमी भियेजय तें हांव तुमकां सांगता, जिवेशी मारल्या उपरांत हेमकोणांत उडोवची पदवी आसा ताका तुमी भियेया. वय, हांव तुमकां सांगता, ताका मात्र तुमी भियेजय. 5 गिरबुज्यो 2 पयशांक विकतात न्हय, तरी पूण तांचे मदल्या एकाची सैत देवाक विसर पडना. वय, तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात, देखून भियेनाकात. जायत्या गिरबुजां प्रास चड मोलादीक तुमी. हांव तुमकां सांगता, जो कोण मनशा मुखार आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून पासारता ताका मनशा पोतूय देवाच्या दुतां हुजीर आपणाचो म्हणून पासारतलो. पूण जो कोण मनशा मुखार म्हाका नाकारता ताका देवाच्या दुतां हुजीर नाकारतले.
मनशा पुताचेर आड उलयतल्या हर एकल्याक बोगसाणें मेळत, पूण पवित्रत्म्या विरोध निंदा उलयतल्याक बोगसाणें मेळचें ना. तुमकां व्हरून सिनागोगाच्या नितीकर्ता आनी अधिकाऱ्या हुजीर उबे केल्ल्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें त्या विशान तुमी चिंता करिनाकात. तुमी कितें म्हणा जय ते घडये पवित्रत्मो तुमकां शिकयतलो. तो वळू जोम्या मदलो एकलो जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटे करून दिवंक म्हज्या भावाक सांग. जेजून ताका जाप दिली, इश्टा, तुमचे मदें न्याय नीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला? उपरांत तांकां ताणें सांगलें, पळया, सर्व तरांच्या आपस्वार्थांत अलग रावंक सत्राय घेया. कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावयेत, पूण ताचें आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. उपरांत जेजून तांकां ही वपार सांगली. एक ग्रेस्त मनशाचे भुंयत एक पावटी उदंड पीक जालें. तो वळू तो आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो, हांव कितें करूं? म्हजें पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात पावना. शकी तो म्हणालो, हांव एक करता, म्हजीं कोठारां मोडून घालता आनी व्हड करून बांदता. सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो म्हाल तांतू भरता. उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटा, अद्रश्टवंत मनशा, 12 वर्सांक पावाशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा. सवकासाय घे, खा, पिये आनी गम्मत मार. पूण देवान ताका सांगलें, हत्त पिशा, आयचे रातीं तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसारचो आसा. तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो? असली गत म्हणयत आपणाकच दिरवी पुंजयतल्याची, पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जावन नातलेल्याची. उपरांत ताणें आपल्या शिसा लागीं म्हळें, देखून हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें हाचो लेखा व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. खाणा प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हय? पळया ते कावळे, ते वंपिनांत, ते लुविनांत, तांकां तुपी वा कोठारां नांत, तरी पूण देव तांकां पोसता. तुमी सुकण्या प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय? तुमचे मदें कोण चिंता करन आपले आवक थोड्या वेळाक पुणी सोडोवंक शकत? तर इतली चिल्लर संगत तुमचे वरवीं जायना जाल्यार हेर संगती विशांत तुमी कित्याक खंत करची? ती काठ फुलां कशीं वाडटात पळया. ती घोळानांत वा सूत वळिनात, तरी पूण सालमाव रायपर्यान सगळ्या आपल्या वैभवांत तांतल्या एक फुला बरी नेसुल्लो ना. आज आसा, फाल्यां रान्नींत लासतात तें शेतांतलें तण सयत देव हे परी नेसयता जाल्यार आनीकी कितल्या वर्त्या थरान तुमकां तो नेसोवचो ना हे उण्या भावार्थाचे न्हू? देखून कितें खावचें कितें पियेवचें म्हणून लेखावरती सोदना आनी हुस्को तुमकां नाका. अनभावर्ती ह्यो सर्व वस्तू सोदतात, पूण ह्या सर्व वस्तूंची तुमकां गरज आसा म्हूण तुमचो बाप जाणा. देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें राज्य, हाचे सवें हेर वस्तूय तुमकां मेळटल्यो. ल्हानशा हिंडा, तूं कांय भियेनाका. तुमकां आपणाचें राज्य दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसलां. तुमचे आस्त बदीक विकून मेळ्ळलो दुडू दान धर्म करा. पोरण्यो जावन पिंजानांत तसल्यो चिरयो करा. सर्गी सराना तसलें दिरवें पुंजया. थंय सोर सरशी येना, सणस कांतवन विबाड करिना. कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजय आसतलें. तुमचे कामार बांदा आनी तुमचे दिवे पेटोवन धरा. आपलो धनी पाटी घरा येवन दारार बडयतना तक्षण तें उक्तें करतल्या साकरा बरी तुमी जाया. लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी केदाळा फाटी येता गाय म्हूण ताची ते वाट पळेवनूच रावतात. आपलो धनी फाटी येताना जागे रावन तयार आसात ते साकर भागीच सय. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, धनीच आपलें कमार बांदतालो आनी तांकां जेवणाक बसोवन मोदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आपलो धनी मोद्यानेर वा फांत्यार येताना जागे आसात ते साकर भागीच सय. उगडास दवरा, सोर अमक्याच वेळार येता म्हूण घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो
आनी आपलें घर फोडूंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशा पोवती येतालो. तवळू पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोमिया, ही ओपार तूं आमकांच की हेरां सोमेस्तांकी म्हूण सांगताय. सोमियान जाप दिली, तर धन्यान आपल्या घरदाराची खबरदारी घेवंक आनी आपल्या कुलकारांक वेळा वेळार पोड मेजून दिवंक नमियारलेलो पातयेणसो आनी बुदवंत कारबारी म्हळ्यार कोण तो? आपलो धनी घरा फाटीं येताना आपलें काम करन आसलोलो साकर भागीस सई. सतस हांव तुमकां सांगता, तो ताका आपले सगळे आस्तीचो कारबारी करतलो. पूण तो नौकार म्हजो धनी फाटीं येवंक आनीकी वेळ आसा म्हूण चिंतून आपल्या साकरां साकरणीक कश्टीत जाल्यार आनी आमाल सडतापर्यंत पियोवन पडत जाल्यार त्या साकराचो धनी तो ताची वाट पळोवन नातल्या दिसा आनी ताणें चिंतनेतले घडये येतालो आनी ताका कठीण शिक्षा लायतलो आनी अविश्वासियांची गत ताका ठरायतलो. आपल्या धन्याची कुशी जाणा आसूनय ती पाडूंक तयाराय करिना तसल्या नौकाराक मारन बडयतले. पूण आपल्या धन्याची खुशी नेणा आसूनय जर कोण शिक्षा फावो जावची तसली करणी करीत तरी ताका थोडेच मार पडतले, कित्याक जाका चड दिलां ताचे लागचें चड घेतले आनी जाका अदीक चड दिलां ताचे लागचें अदीक चड फाटीं विचारतले. हांव संवसाराक उजो लावंक आयला आनी तो आतांच पेटलोलो म्हाका जाय. हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आसयेत? एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना. संवसारार समाधान हाडूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंतात वे? समाधान न्हय. हांव तुमकां सांगतां, तुमचे मदें वेगळासार घालूंक हांव आयला. ह्या फुडां एकाच कुटुंबांत 5 जाणां मदें अशे वांटे जातले, तेग दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आड रावतले. बापूय पुताचेर आनी पूत बापायचेर, आवय धुवेचेर आनी धूव आवयचेर, माय सुनेचेर आनी सुनू मायचेर आड रावतली. लोकाच्या जम्या लागीं तो सांगी लागलो, अस्तंतेच्यान मोड उठलेलें पळयतना आज पावस येता म्हणून तुमी सांगतात आनी तशेंच जाता. दक्षिणेचें वारें वाडूंक लागलें म्हणटना आज कठीण धग आसतली म्हूण तुमी म्हणटात आनी तशेंच जाता. कपाट्यानो, मळबाचें आनी धरणीचें लक्षण पारखूंक तुमी जाणात जाल्यार हो काळ परखूंक तुमकां कळना. कित्याक? न्यायनितीचें कितें तें तुमीच कित्याक चिंतून पळयनात? तूं आनी तुजो वादी अधिकाऱ्याशी वचूंक कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जावंक प्रयत्न कर. ना तर वादी तुका नितीकर्ता अधीन करीत आनी नितीकर्ता तुका आमीन अधीन करीत आनी आमीन तुका बंदेन घालीत. हांव तुका सांगतां, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो नाय. अध्याय 13. त्याच वेळार थंय हजर असलेल्या पैकीच्यांनी थोड्या गलिलेयागरांची खबर सांगली. तांची बलिदानां भेटोवन आसतना पिलातान तांकां जिवेशी मारयल्ल्या विशांतली खबर ती. तांकां जाप दिवन तो म्हणा लागलो, त्या गलिलेयागरांक तसलें भोगूंक मेळ्ळें देखून हेर सोमेस्त गलिलेयागरां प्रास ते चड पातकी म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकूल न्हय. हांव तुमकां सांगतां, पाताक रडोवन तुमची जिणी बदल्ले खरीत तुमी सोमेस्त तांचे बरीच नास जातल्यात. सिलोयेंत तोर कोसलोन पडोवन 18 जाण मेल्ले. जेरुसलेमांत आसल्या हेरा सोमेस्त प्रास ते कितें चड गुन्यांवकार म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकूल न्हय. हांव तुमकां सांगतां, पाताक रडोवन तुमची जिणी बदल्ले खरीत तुमी सोमेस्त तांचे बरीच नास जातल्यात. उपरांत जेजू तांकां ही ओपार सांगी लागलो. एक मनशान आपल्या दाका मळ्यांत एक अंजुराचो रूख लायिल्लो. तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एकय मेळ्ळें ना. देखून मळ्याच्या मालीक आपोवन तो म्हणालो, पळय, 3 वर्सां थावन हांव ह्या रुखार फळ सोदून येता, पूण एकच एक फळ म्हाका मेळना. देखून तो खातर घाल, धरणीक कित्याक ताणें भार दिवचो? तवळू मालीन म्हणे, धनिया, आनी 1 वर्सभर तो तसोच सोड. हांव ताचें मूळ सोडोवन सारें घालतां.
मुखारी ताणें फळ दिल्यारय दिलें, ना तर तो खातर घाल. एक साबता दिसा जेजू एक सिनागोगांत शिकोवन दितालो. थंय आसलेली एक स्त्री जी 18 वर्सां तावन देवसारा निमती कश्टाताली. सगळी स्थिती भागवाल्ली आनी नीट उबी रावंक तिका जायनातलें. तें पळोवन जेजून आपणा सरशीं तिका आपयली आनी म्हळें, आगे, तुजे पिडेंतली तुका सुटका जाली. ताणें तिचेर आपले हात दवरले आनी तेच घडये ती नीट उबी जाली आनी देवाक नावाडूंक लागली. पूण साबत दिसा जेजून गूण केल्लें पळोवन सिनागोगाचो अधिकारी रागान पेटलो आनी लोकांक तो अशें सांगूंक लागलो, तुमकां काम करूंक म्हूण 6 दीस आसात. त्या दिसान येया आनी गूण जाया, पूण साबत दिसा येनाकात. ताका जाप दिवन सोम्यान म्हळें, कापाट्यानो, तुमचे मदलो हर एकलो साबताच्या दिसा गोट्यांत बांदलेल्या पाड्याक वा गाडवाक सोडोवन उदकाक वरिनावे. तर 18 वर्सां थावन सैतानान खोड्यार घाल्ले हे अब्राहमाचे दुवेक तिच्या बांदपासांतली साबताच्या दिसा सोडोवची न्हय आसली. ताणें अशें म्हणलें आयकून सर्व ताचे विरोधी लजले. पूण ताणें केल्ल्यो महिमेच्यो करण्यो पळोवन सगळो लोक संतोश भरीत जालो. उपरांत तो म्हणालो, देवाचें राज्य खंयच्या सारकें म्हूण हांव म्हणूं? खंयचे वस्तूक हांव तें सरी करूं? ते एक मनशान आपल्या भाटांत किर्लत घाल्ल्या एक सासवाच्या कणा बरी म्हणयत. तो कण वाडलो आनी व्हड एक झाड जालें. आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन ताच्या खांद्यांनी आपले घोंटेर बांदले. परत्यान जेजू म्हणालो, देवाचें राज्य कसले वस्तूक हांव सरी करूं? ते एक स्त्रियेन 3 शेर पिठांत बरशिल्ल्या खमीरा बरी म्हणयत. क्रमेण तें पीठ सगळें फुगलें. जेजू शारां आनी हळ्यांनी शिकयत जेरुसलेमाची वाट धरून गेलो. तवळ कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सोम्या, बाचाव जातलीं ती थोडींच मू? जेजू तांकां सांगूंक लागलो, अशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा, कित्याक हांव तुमकां सांगतां, जायतीं जाणां भितर सरूंक सोदतलीं, पूण तांच्यान जावचें ना. एक पावटी गरजो धनी उठोन दाराक खीळ घाल्या उपरांत तुमी भायर रावन बडोवंक सुरू करतल्यात आनी सोम्या, आमकां दार उक्तें कर म्हणटल्यात. पूण तो तुमकां जाप दिवन सांगतलो, तुमी कोण आनी खंयची तें हांव नेणा. तेदुआ तुमी म्हणटल्यात, आमी तुजेच मुखार खावन पियेवन आसल्याव आनी आमच्या बिदींनी तुवेंच शिकयलां. पूण तो तुमकां परत्यान सांगतलो, तुमी खंयची ती हांव नेणा. खोटेपण आदर्थेल्यानो सला तुमी सोमेस्त म्हजे सरशिली. अब्राहम, इजाक, जाकोब आनी हेर सर्व प्रवादी देवाच्या राज्यांत आसलेले आनी तुमकां भायर घालनी पळयतच तुमी थंय रुदान करतल्यात आनी दांत किर्लितल्यात. 4 कुशींचो लोक येतालो आनी देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसतलो. आनी आतां जी कोण निमाणी आसात ती पयलीं जातली आनी जी कोण पयलीं आसात ती निमाणी जातली. तेच घडये थोड्या फारिजेवांनी जेजू सरशी येवन म्हळें, हांगासो तूं भायर सर वच, कित्याक हेरोद तुका जिवेशी मारूंक सोदता. जेजून तांकां जाप दिली, वसा आनी त्या खोल्याक अशें सांगा, पळय, आज आनी फाल्यां हांव देवसार सोडयतां आनी पिडाशिडा गूण करतां, पूण 3ऱ्या दिसा हांव म्हजो शेवट जोडटलो. तरी पूण आज, फाल्यां आनी परवां म्हजे वाटेन हांवें सलत राव जाय, कित्याक एक प्रवाद्यान जेरुसलेमा भायर मरोंक जायना. ये जेरुसलेमा, जेरुसलेमा, प्रवाद्यांक तूं जिवेशी मारताय आनी देवान धाडलेल्या दूतांक फातरायताय. एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकाट्या भितर एकठांय करता तशें तुज्या भुरग्या बाळांक एकठांय करूंक कितलेशे पावटी हांव आशिल्लों, पूण तुवें म्हाका सोडलें नाय. पळय तुजें देवाळ, देवान तें सांडलां. हांव तुमकां सांगतां, सर्वेस्पराचे नांवी येता तो सदैव म्हूण तुमी म्हणसर ह्या फुडां तुमी म्हाका पळोवची नांत. अध्याय 14. एक साबता दिसा जेजू फारिजेवांच्या एक मुखेस्ताच्या घरा जेवणाक गेल्ले कडेन सक्कडी ताका पारोत करन आसले आनी 4 कुतीचो एक पिडेगार ताचे मुखार उबो आसलो. तवळ जेजून
शास्त्र्या लागीं आनी फारिजेवा लागीं सवाल केलें, साबत दिसा पिडा गूण करचें कायद्या प्रकार की कायद्या विरोध? पूण ते वगेस्स रावले. तवळ जेजून ताचेर आपलो हात दवरलो आनी ताका बरो करून धाडलो. उपरांत तांचे लागीं उलोवन तो म्हणालो, तुमचे पैकी कोणाचोय पूत वा पाडो साबत दिसा बांयत पडत जाल्यार सोनवार म्हूण लेखी नासता तो ताका तक्षण वयर काडिचो ना? आनी ह्या सवालाक ताका जाप दिवंक तांच्यान जालें ना. जेवणाक आपयले सैरे आपणाक पयल्यो आनी वयल्यो बसका विंचून काडटात तें पळोवन जेजू तांचे लागीं एक वपार दिवन म्हणा लागलो, तुका कोणी काजाराक आपयत जाल्यार तूं वचून पयल्या जाग्यार बसा नाका. एक वेळा तुजे वरनी चड मर्यादेच्या मनशाक ताणें आपयला जायत. तवळ तुमकां दोगांकी आपोवन दिल्लो घरचो येजमान येवन जागो हाका सोडून दी म्हणून तुका सांगीत जाल्यार तुका लज जातली आनी तुवें निमाण जागो घे जाय पडटलें. देखून तुका जेवणाक आपयलां थंय वेताना निमाण्या जाग्यार बस. तवळ तुका आपोवन दिल्लो येवन तुका सांगतलो, इश्टा वयर वचून बस. तेदवां सांगाता बसलेल्या सर्व ओवळ्या मुखार तुका मान जातलो. आपणाकच वर्त करता ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्त करतलो. उपरांत आपणाक जेवणाक आपयलेल्याकी तो सांगी लागलो, तूं कोणाकी बऱ्या फाल्याक आपयतना तुज्या इश्टांक जावं भावांक जावं तुज्या सैऱ्यांक वा तुज्या ग्रेस्त शेजाऱ्यांक जावं आपोवंक वचनाका. कित्याक तुवें आपयल्ल्या बरी तेय तुका आपयतले आनी तुजें ऋण फारीक करतले. पूण तूं जेवण करताय जाल्यार दुर्बळ्यांक, पांगड्यांक, थोंट्यांक आनी कुरड्यांक आपय. तवळ तुजें ऋण फारीक करूंक तांचे लागीं कांय ना म्हूण तुका संतोश जातलो. नितीवंताच्या जिवंतपणा वेळी तुवें दिल्लें तुका पाटी मेळटलें. जेवणार बसून आसलेल्या मदल्या एकल्यान हें आयकून जेजू लागीं म्हळें, देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसता तो मनीस भागीस सै. जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो, एकल्या मनशान व्हडयेक जेवण केलें आनी जायत्यांक आपयलें. जेवणाचो वेळ येताना सगळें तयार जालां, येया म्हणून आपयलेल्यांक सांगूंक ताणें आपल्या साकराक धाडलो. पूण ते सक्कड एकसारकी निबा दिवंक लागले. पयलो ताका म्हणालो, हांवें एक शेत मोलाक घेतलां, तें म्हाका वचून पळोवन ये जाय. देखून दया करून म्हाका माफ कर. आनेकलो म्हणालो, हांवें 5 जोतां पाडे घेतल्यात, तांची परिक्षा करून पळोवंक म्हूण हांव भायर सरलां. देखून दया करून म्हाका माफ कर. आनी तिसऱ्यान म्हळें, हांव काजार जालां तितलोच, देखून म्हाका येवंक जायना. साकर फाटीं आयलो आनी सगळी गजाल ताणें धनियाक सांगली. धनी सगळोच रागान पेटलो आनी साकराक सांगी लागलो, तुर्थान भायर सरन शहराच्या रस्त्यांनी आनी गल्ल्यांनी वस आनी सक्कड दुर्बळ्यांक, पांगड्यांक, कुरड्यांक आनी थोंट्यांक आपोवन हाडून ये. उपरांत तो म्हणालो, सायबा, तुजे हुक्मे प्रमाणे सक्कड कर्ण जालें, पूण आनीकय जागो आसा. तवळ धन्यान साकराक सांगलें, तर तूं राज रस्त्यांनी आनी वोय बगल्याच्या वाटांनी वच आनी लोकांक बळान भितर हाड. अशें भरो म्हजें घर. हांव तुमकां सांगतां, जांकां आपयले तांचे मदलो कोणूच म्हजें जेवण साकोवंक पावचो ना. एक दीस लोकांचे वोट जोमे जेजूच्या फाटल्यान वेताले. तवळ फाटीं घुंवन तांकां तो सांगी लागलो, जर कोणी म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवय बापायक, बायले भुरग्यांक, भाव भयणींक आनी आपणाकच पाट करिना, तर ताच्यान म्हजो शिस जावंक नजो. जो कोण आपलो खुरीस वावोवन म्हज्या फाटल्यान येना, ताच्यान म्हजो शिस जावंक नजो. तुमचे पैकी कोणी एकलो एक बुरूज बांदूंक अपेक्षिता जाल्यार तें आखेर करूंक आपणा लागीं आस्पद आसा की ना हें समजोवंक पयलेंच बसून गरज आसलेल्या खर्चाचो अंदाज करता न्हय. ना तर बुन्याद घाल्या उपरांत काम आखेर करूंक ताका थांक ना जायत जाल्यार पळयतले सक्कड ताका केंडून ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें पूण आखेर करूंक ताच्यान जालें ना अशें म्हणटले. अथवा कोणीय राई दुसऱ्या एक रायाचेर झुजोवंक वेता जाल्यार 10,000 शिपाई घेवन
20,000ची फौज हाडण्यात येल्याक आपणाच्यान मुखार रावंक जाता की ना ते पयलेच बसून आलोचन करिना जायत, ना तर जालें शत्रुराय विसारिना जायत, तेच परी तुमचे मदल्या कोणेय आपणा लागीं कितें आसा तें सगळें सांडलेलें करीत म्हजो शीस जावंक नजो. मीठ बरेंच, पूण मीठच जर आडणी जालें तर कित्यान ताका रूस दिवची? तें धरणीकी उपकारना, साऱ्याकी जायना, तें भायर उडय जाय पडटा. आयकोंक कान आसल्यार आयका. अध्याय 15. आतां सबार सुंकागार आनी पातकी जेजूची शिकोवण आयकोंक ताचे सरशी वेताले. हें पळोवन फारिजेव आनी शास्त्री आपणा इतल्याक अशें फुरफुरोवंक लागले. हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे सांगाता जेवकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही ओपार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बकऱ्यांतलो एक सुकोन वसत जाल्यार बाकीचे 99 आरण्यांत सोडून सुकोन गेल्ल्या बकऱ्याक तो मेळासर सोदून वसाचो ना? तो मेळटस संतोषान ताका आपल्या खांद्यार घालून तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजे सांगाता संतोष पावा, कित्याक म्हजो सुकोन गेल्लो बकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता, पाश्चात्तापाची गरज नातल्ल्या 99 नितिवंता प्रास पश्चाताप भोगून जिणी बदलतेल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. तशेंच कोण ती स्त्री आपणा लागीं आसलेल्या 10 नाण्यांतले एक भायर पडत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारण मारून ते मेळासर 17 सोदिना जायत? ते मेळटस आपल्या इश्टिण्यांक आनी शेजारणींक आपोवन ती म्हणटा, म्हजे सांगाता संतोष पावा, कित्याक भायर पडले नाणें म्हाका मेळना. तशेंच हांव तुमकां सांगता, पाताक रडोवन जिणी बदलतेल्या एक पातक्या विशांत सर्गी देवाचे दूत संतोष पावतले. उपरांत तो सांगे लागलो, एकल्या मनशाक 2 पूत आसले. तांचे मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें, बाबा, म्हज्या वांट्याक येवसो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. 6 दीस गेले नांत धाकट्या पुतान आपलें आस्त बोदीक पुरा विकलें आनी मेळ्ळलो दुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गांवाक भायर सरन गेलो. उपरांत थंय मस्तेन जियेवन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो. ताच्या लागीं आसलेलें सगळें होगडावन खाबार जातस त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो. तो वडू आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेन सांपडलो. देखून वचून त्या गांवच्या एकल्या भाटकारागेर तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेताबाटांत दुकराक सोरोवंक धाडलो. दुकरांनी खावच्यो सांगोपुणी खावन आपलें पोट भरता म्हणून ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणेय ताका कांय दिलें ना. शेकी ताका बूद आयली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणालो, म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस धदोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. हांव आतांच उठोन म्हज्या बापाय सरशी वेतां आनी म्हणटा, बाबा, देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशी पाटी भायर सरलो. पूत घरांत आवन पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचें काळी सुरसुरलें. धांवन वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. तवळ पुतान म्हळें, बाबा, हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हूण म्हणूंक हांव योग्य न्हय. पूण बापोय आपल्या साकरांक आपोवन सांगे लागलो, वेग्गी वसा आनी आसलेल्यांतलो उत्तीम दोगलो हाडून ताका नेसया. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोचे घाला. सरबेचो एक पाडको हाडून मारा. आमी खावन जेवन गम्मत करया. कित्याक हो म्हजो पूत मरण पावल्लो, तो आतां जिवंत जाला. सुकोन गेल्लो, तो आतां पाटी मेळ्ळा. अशें फेस्ताचो दाबाजो सुरू जालो. हेणें ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसुल्लो तो पाटी येवन घरा सरशी पावतना नाच आनी संगीत ताच्या कानांत पडलें. साकरां मदल्या एकल्याक आपोवन
कितें गजाल ही म्हणून ताणें विचारलें. साकरान ताका जाप दिली, तुजो भाव आयला. तो शाबीत पाटी आयिल्ले खातीर तुज्या बापायन एक फुडफुडीत पाटको मारला. हें आयकतच तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वचना जालो. तो वळू ताचो बापूयच भायर येवन ताका भोडावंक लागलो. पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हळें, बाबा पळय, इतलीं वर्सां एक गुलामा बरी तुजे खातीर हांव घडलों. एकच एक पावटी तुजें उतार हांवें मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टा सांगाता गम्मत मारूंक आजून धर म्हणून एक बोकडेचें पील सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना. पूण हो तुजो पूत तुजी सगळी आस्त कलवंतांचेर विबाड केल्लो तो फाटी आयलो म्हूण तुवें ताचे खातीर पुश्टी फाटको मारयलाय. पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता, तूं सदांच म्हजे सांगाता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाव मॉर्न पावुल्लो, तो आतां परत्यान जिवन जाला. चुकोन गेल्लो तो परत्यान मेळ्ळा. अध्याय 16. जेजू आपल्या शिसांक सांगी लागलो. एकलो ग्रेस्त मनीस आसुल्लो आनी ताका आसुल्लो एक कारबारी. ताणें ताची आस्त विबाडल्या म्हूण धन्या लागीं फिर्याद गेली. धन्यान ताका आपोवन म्हळें, हें कितें हांव आयकतां? तुज्या कारबारीपणाचे सगळे लेखपाक म्हाका दी. ह्या फुडां तुवें हांगा कारबार चलोवंक जायना. तोवळ तो कारबारी आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो. म्हजो धनी म्हाका कामांतलो खंडीत खाटचार आसा. हांव आतां कितें करूं? खोंडूं? म्हाका त्राण ना. भीक मागूं? म्हाका लज दिसता. म्हाका कामांतलो काडटस. कोणेपुणी म्हाका आपणाच्या घरा घेशें. हांवें आतां कितें करी जाय तें म्हाका समजलें. देखून आपल्या धन्याच्या रीणकारांक एकेकल्याकच ताणें आपयलें. पयल्या लागीं ताणें विचारलें, म्हज्या धन्याक तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 कुतियो तेल. ताका कारबारी म्हणालो, घे तुजें करारपत्र, बस वेगीं आनी 50 म्हूण बरय. उपरांत आनी एकल्या लागीं ताणें विचारलें, तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 गोणी गोंव. कारबाऱ्यान ताका म्हळें, घे तुजें करारपत्र आनी 80 म्हूण बरय. त्या आनी तिच्या कारबाऱ्यान शाणेपणान आपलें काम केल्ले खातीर धन्यान ताका शाबासकी दिली. कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणा तसले लागीं चलता आसतना उजवाडाच्या मनशां प्रास कितल्याकी चड हुशार म्हणयत. देखून हांव तुमकां सांगतां, तुमचे संवसारी ग्रेस्तकाये मुखांत्र तुमकांच इश्ट जोडून घेया. ती तुमकां उपकारा पडनातल्या वेळार तुमचे इश्ट तुमकां ससनाच्या बिडारांत स्वागत करतले. जो कोण ल्हान संगतीनी विश्वासी तो व्हड संगतीनी विश्वासी. जो कोण ल्हान संगतीनी अनितीसो तो व्हड संगतीनी अनितीसो. जर फडकिरे ग्रेस्तकायेचे चलावणेंत तुमी पातयेणेचे जाले नात, तर खरी ग्रेस्तकाय तुमचे अधीन दिवंक कोण तुमकां पातयेत? आनी जर पेल्याक संबंद जाल्ल्या वस्तूंनी तुमी पातयेणेचे जाले नात, तर तुमचेंच म्हूण कितें आसा तें कोण तुमकां दीत? खंयच्याय साकरान दोग धन्यांची साकरी करूंक जायना. कित्याक एकल्याक तो जळयतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा एकल्याक लबदोन दुसऱ्याची बेपर्वा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साकरी करूंक जायना. दुडवाक लबदल्ले फारिजेव हें सगळें आयकून जेजूक हांसा लागले. देखून तो तांकां सांगी लागलो, तुमी आपूण नितीवंत म्हूण मनशां मुखार दाखयतले, पूण देव तुमची अंतस्करणां बरो जाणा. कित्याक मनीस अति मोलादीक म्हूण लेखतात तें देवाक खांटाळ्याचें. नियमशास्त्र आनी प्रावाद्यांची शिकवण जुवांचो काळ पर्यंत. उपरांत देवाच्या राज्याची सुवार्ता परगट जावनूच आसा आनी हर एकलो ह्या राज्यांत प्रवेश जावंक जुलूम चलयता. नियमशास्त्रांतलो एकच एक तिबो पुसून वेचे प्रास, अंतरळ आनी भुमी नपयस जावन वचोंक चड ससार. जो कोण आपले बायलेक सोडून दुसरे लागीं लग्न जाता तो प्रद्वार आदारता. तशेंच जो कोण दादल्यान सोडिल्ले स्त्रिये लागीं लग्न जाता तोय प्रद्वार आदारता. एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो. तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्तूर न्हेसतालो आनी सदांनीत फेस्तां करून गम्मत मारतलो.
ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलार लाजार नावाचो रुवानी बरलोलो एक भिकारी येवन पडतालो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजातोन पडलेले उंड्या कुडके जाल्यारय खावन आपले पोट भरूंक तो आशेतलो. सुणी लेगून येवन ताची रुवां लेवताली. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक अब्राहमाचे कुशीनच बसयलो. ग्रेस्त मनीसय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. पाताळी वळवळ्या मध्ये आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस अब्राहमाक आनी ताचे कुशीनच बसोन आसलेल्या लाजाराक ताणें देखलो. आनी ताणें बोब मारन म्हळें, अब्राहम बापा, म्हजी बिरमोत चिंत. हांगा ह्या उज्याच्या आकट्यांत हांव वळवळतां. लाजारान आपल्या बोटाची तेमेटी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब थंड करीशें ताका हांगा धाड. पूण अब्राहम ताका जाप दिवन म्हणालो, पुता, तुजे जिणयेंत तुवें कितलें सूख भोगल्लें तितलेंच लाजाराक दूख भोगूंक मेळिल्लें हाचो उगडास कर. पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळताय. ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें व्हडी एक खंदक आसा. ह्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीक वसोंक कोण सतीच जाल्यारय ताच्यान वसोंक जायना आनी तशेंच तुमचे कुशीतावन आमचे कुशीक कोणाच्यानय उतरोवन येवंक जायना. तवळ ग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा, लाजाराक म्हज्या बापायच्या घरापुणी धाड म्हणून हांव तुज्या लागीं परततां. म्हाका 5 जण भाव आसात. तांणी हे वळवळ्यांचे सुवातेर येनाशें तो तांकां सत्राय दिवं. पूण अब्राहमान म्हळें, तांकां मोइजे आनी प्रवादी आसात, तांचे ते आयकूं. ना अब्राहम बापा, म्हणालो तो. पूण मेल्ल्यांतलो कोणीय एकलो तांचे सरशी वचत जाल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले. तवळ अब्राहमान ताका जाप दिवन म्हळें, मोइजेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणीय उठलो जाल्यारय ते सतमानचे नात. अध्याय 17. जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, मनशाक पातकांत पडचे संदर्भ सदांच आसात. पूण ज्या मनशा वरवीं ते येतात ताका हाय काटा. ह्या ल्हाना भितरल्या एकल्याक पातकाक कारण जावचे प्रास तसल्या मनशाच्या गोमट्याक एक दांत्याचो फातर बांदून ताका दर्यांत उडयल्यार ताका चड बरें आसलें. तुमी मात्र सत्रायेन रावा. तुजो भाऊ सूख करीत जाल्यार ताका बूत सांग. सूख वळखत जाल्यार ताका बक्षी. दिसाक 7 पावटी तुजे विरोध सूख आदारन 7 पावटी तुजे लागीं फाटी येवन आपणाक बक्षी म्हणत जाल्यार तुवें ताका बक्षी जाय. 1 पावटी धर्मदूत सोम्या लागीं म्हणाले, आमचो भावार्थ सडय. सोम्यान तांकां सांगलें, एक सासवाच्या खणा तितलो भावार्थ तुमकां आसत जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखाक तुकाच हुमटून काडन दर्यांत वचून उबो जा म्हूण तुमकां म्हणोंक जातें आनी तो तुमचें उतार आयकतो. तुमचे मदल्या एकल्यान जोत आंबडूंक वा बकऱ्यांक सरोवंक म्हूण एक साकर दवरलो म्हूण चिंत्या. तो कामातावन फाटी येतच वेगीं वच आनी जेव म्हणून धनी ताका सांगितवे. तशे मनशा बदलाक वस, म्हजें जेवण तयार कर, पेंगटाक बांदून म्हजें जेवण जायसर म्हाका वाडूंक राव आनी उपरांत तूं जेव म्हूण तो म्हणटा न्हय. आपणे फर्मायिल्ले केल्ले खातीर त्या साकराचो तो कांय उपकार बावुरता. तशेंच तुमकां फर्मायिल्ले सक्कड कर जातच तुमी म्हणा जय. कितें म्हळ्यारय आमी साकर. आमी करी जाय आसलें तें मात्र आमी केलां. आतां जेजू जेरुजलेमाक वचोंक म्हूण सामारिया आनी गलिलेया प्रांताच्या गडी लागशिल्ल्यान समकतलो. तो एक हळणेंत रिकताना 10 जण कोडकार ताका मुखार मेळ्ळे. पयस रावन व्हडल्या ताळ्यान बोब मारन ते म्हणाले, जेजू, मेस्त्री, आमची काकूळट कर. तांकां पळयवन जेजून म्हळें, वसा आनी तुमकांच याजकांक दाखया. वेतां वेतां ते नितळ जाले. तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो तें पळयवन व्हडल्या ताळ्यान देवाक वर्णीत फाटीं आयलो आनी जेजूच्या पांयां मुळांत सरपडोवन ताचो उपकार बावडूंक लागलो. तो एक सामारियागार. जेजून ताका सवाल केलें, 10 जण नितळ जाल्ले न्हय, हेर 9 जण खंय आसात? ह्या परगांव्या शिवाय
पाटी येवन देवाक वर्णितलो हेर कोणूच ना जालो गाय. उपरांत जेजून ताका म्हळें, उठ आनी तुजी वाट धरून चल, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. देवाचें राज्य केदाळ येवचार आसा अशें म्हणून फारिजेवांनी जेजूक सवाल केल्ल्या वेळार तो तांकां जाप दिवन म्हणालो, देवाचें राज्य दोळ्यांक दिसचे बरी येना, वा पळे तें हांगा आसा आनी पळे तें थंय आसा म्हूण कोणीय म्हणसो ना, कित्याक देवाचें राज्य तुमचे मदेंच आसा. उपरांत तो आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, मनशा पुताचो एक दीस पळोवंक तुमी आशेतल्यात तसलो काळ येतलो, पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. पळे तो हांगा आसा आनी पळे तो थंय आसा म्हणटले, पूण तुमी भायर सरनाकात आनी तांच्या फाटल्यान धांवनाकात. जग लावणें मारतना जशें एक पोंतातावन आनेक पोंत पर्यान मळब थळथळटा, तशें मनशा पूत आपल्या दिसा दिश्टी पडटलो. पूण ताचे पयलें ताणें जायतें सोसूंक आसा आनी हे संततेन ताका निराकरूंक आसा. जशें नोयेच्या काळार घडलें तशें मनशापूत येवच्या काळारय घडतलें. नोये थारवांत वेसो दीस पर्यान लोक खावन पियेव नासुल्लो, लग्न करून घेतालो आनी दितालो, आनी बुडतगल आयलो आनी सगळीं नास जालीं. तशेंच घडलें लोताच्याय काळार. लोक खावन पियेवन व्यापार करून शेतां लावन आनी घरां बांदूनच आसुल्लो. पूण लोत सोदोमातावन भायर सरन गेल्ल्या दिसाच मळबारतावन उज्यासो आनी गंधाकासो पावस वतलो आनी सगळीं नास जालीं. हेच परी घडतलें मनशापूत प्रत्यक्ष जातालो त्या दिसा. त्या दिसा घराच्या पाक्यार आसा तो घरा भितर आसलेलें आपलें बदीक काडूंक म्हूण सकला देवाना जावं, तशेंच शेतांत आसा तोय आपल्या घरा फाटीं वचना जावं. लोताचे स्त्रियेक कितें घडलें तें उगडास करा. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायतलो, आनी जो कोण तो होगडायता तो शाबीत उरयतलो. हांव तुमकां सांगतां, ते राती एकाच हांतुळणार दोग न्हिदोन आसतले, पूण दोगां मदल्या एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले. दोगी स्त्रियो सांगाता गोंवदोळण आसतल्यो, पूण एकलेक व्हरतले आनी एकलेक सोडटले. खंय सोमया म्हणून शिसांनी ताका विचारलें. जेजून तांकां म्हळें, जंय मोडें पडलां थंय गीद जमो जातले. अध्याय 18. धैर्य सुखय नासता सदांच मागणें करी जाय म्हूण शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही एक वपार सांगली. एक शारांत एक नितीकर्त आसलो. देवाची भिरांत जावं मनशांची पर्वा जावं ताका नातली. त्याच शारांत एक विधव स्त्री आसली. ही ताचे सरशीं केदाळ येवन अशें म्हणटाली, न्याय करन म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका राखोन व्हर. जायतो काळ पर्यान नितीकर्त तिका कानच हालयना जालो. पूण आखरेक आपणा इतल्याक तो म्हणा लागलो, देवाक हांव भियेना आनी मनशांक हांव लेखिना खरें. तरी हे विधव स्त्रियेच्या दोशी खातीर पुणी हांव तिका नीत करून दितलो, ना जाल्यार ती परत्यान परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार करून म्हजो जीव खातली. उपरांत सोम्यान म्हळें, त्या खोट्या नितीकर्तान कितें म्हळें तें तुमी आयकलें न्हय. तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विंसलेल्यांक देव नीत करून दिवचो ना गाय. तांकां आदार दिवच्यांत तो आनिकी घळाय करीत गाय. हांव तुमकां सांगतां, बेगीनच तो तांकां नीत करून दितलो. तरी मनशापूत येतलो तेदना संवसारांत ताका भावार्थ पळोवंक मेळटलो म्हूण तुमी चिंतात. आपूण नितीवंत म्हूण चिंतून आपणाचेरच पातयेवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपारव करतल्या थोड्यांक जेजून ही वपार सांगली. एक पावटी दोग जण मागणें करूंक म्हूण वयर देवाळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फारिजेव आनी एकलो सुंकागार. फारिजेव नीट उबो रावन आपणा इतल्याक अशें मागणें करी लागलो, देवा, हांव हेर मनशां बरी लुटकार अन्यायगार प्रद्वारी न्हय. देखून हांव तुका अर्गां दितां. हप्त्यांत 2 पावटी हांव उपास करतां आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो 10th वांटो फारीक करतां. पूण तो सुंकागार पयस रावन आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारोवंक धैर्य घेनासतना
फकत आपले हरदे बोडोवन म्हणालो, देवा, म्हजी पातक्याची काकुळट कर. हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवलो जावन आपल्या घरा फाटीं गेलो, पूण तो आनी एकलो ताका मानवलो ना. कित्याक आपणाकच वर्त करता ताका देव खालतो करतालो, आनी आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्त करतालो. बाळकांचेर जेजून हात दवरूं जाय म्हूण लोकान तांकां ताचे सरशी हाडली. पूण हें पळोवन शिसांनी तांकां बेश्टायलें. तेदवां जेजून भुरग्यांक आपणा सरशीन आपोवन म्हळें, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात. कित्याक देवाचें राज्य तसल्यांचेंच सय. सतच हांव तुमकां सांगतां, जर कोणूय एक भुरग्या बरी देवाचें राज्य घेना, तर ताका तांतू बिलकुल रीग आसची ना. एक पावटी अधिकारी वर्गांतल्या एकल्यान ताका सवाल करन म्हळें, बऱ्या मेस्त्री, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो म्हूण कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपादेश खंयचे ते तूं जाणाय. प्रद्वार करिनाका, जिवेशी मारिनाका, सोरिनाका, फटसाक्स सांगिनाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. त्या मनशान जाप दिवन म्हळें, हे सर्व उपादेश म्हज्या भुरग्यापणार तावनूच हांव पाळन आयलां. इतलें आयकून जेजून ताका म्हळें, तुवें करी जाय जाल्लें एक मात्र उणें आसा. तुजें कितें आसा तें सगळें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सर्गार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. ही उतरां आयकतच तो खंतिश्ट जालो, कित्याक तो विशेश ग्रेस्त आसलो. तो खंतिश्ट जाल्लो पळोवन जेजून ताका म्हळें, ग्रेस्तांक देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक कितले कश्ट मारतले. एक खरें तरी सुवेच्या बिरड्यांतल्यान पाशार जायत, पूण एक ग्रेस्त मनीस देवाच्या राज्यांत तितले ससारायेन प्रवेश जावचो ना. हें आयकून थोडे म्हणाले, तशें जाल्यार बचाव जावचें कोणें? पूण जेजून जाप दिली, मनशाक तें असाध्य जावयेत, पूण देवाक तें साध्य. तितल्यार पेद्रून म्हळें, आमी पळय तुजो पाटलाव करचे खातीर आमचें घरदार सांडून आयल्याव. जेजू ताका म्हणालो, नीज तें. हांव तुमकां सांगतां, कोणूय देवाच्या राज्या पासत आपलें घरदार भावां भयणींक, बायले भुरग्यांक, आवय बापायक सांडीत जाल्यार ताका ह्या काळांत ताणें सोडलां ताचे प्रास जायत्या वांट्यांनी चड आनी मुखल्या काळांत सासणीक जिवीत लाभतलें. तवळ आपल्या 12 शिसांक ओरे विंगड आपोवन तो म्हणा लागलो, पळया, आमी आतां जेरुजलेमाक वेतांव. थंय मनशा पुता विशांत प्रवाद्यांनी बरयलेल्यो सर्व संगती घडोवन येताल्यो. ताका परगांवी लोकांचे आदीन धर्म दिताले. ते तांची खेळकुळां करताले आनी अपमान करन ताचेर थिंपी उडयतले. ताका जरबान मारतले आनी जिवेशी मारतले, पूण तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उरतलो. ह्यो खंयच्योय संगती शिसांक समजल्यो नात. ही सांगणी तांकां एक हुमीणशी दिसली आनी ताचो अर्थ करूंक तांच्यान जालें ना. जेजू येरिको शाराच्या लागसार पावतना एक कुरडो मार्गादेगेन बसून भीक मागून आसलो. लोकां जमो तेणें पाशार जाताना जाल्लो आवाज आयकून कितें गजाल ही म्हूण ताणें विचारलें. नाजारेतचो जेजू हे वाटेन वेता म्हणून ताका सांगलें. हें आयकून ताणें बोब मारली, जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकुळट कर. मुखल्यान वेतेल्या लोकान तोंड धाम म्हणून ताका बेश्टायलें. पूण तो जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकुळट कर म्हणून आनिकी व्हडल्या थाळ्यान बोब मारी लागलो. तेव्हा जेजू रावलो. ताका आपणा सरशी हाडूंक ताणें ताकीद दिली. तो सरशी पावतस जेजून ताचे लागीं विचारलें, हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं? सायबा, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी म्हळें कुरड्यान. तवळ जेजून ताका सांगलें, घे तुजी दिश्ट. तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी. देवाक वर्णीत तो जेजू फाटल्यान गेलो. हें पळोवन
सक्कड लोक देवाक नावाडूंक लागलो. अध्याय 19. तो येरिकोंत भितर सरन शारांतल्यान चलोन वेतलो. थंय जाकेव नांवाचो एकलो सुंकागारांचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो भारीस आशेतालो. पूण तो मोटवो जाल्ल्यान लोकाचे खेटींत ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जोम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार चडलो, कित्याक जेजू तेणेच्यान वेचो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावतस जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेवा, वेगी सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय. जाकेव सरारा देंवन आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सैर जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोवंक लागलो. पूण जाकेव सक्टा हुजीर उबो रावन म्हणालो, पळय सोम्या, म्हजे आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव फाटीं दितां. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या, कित्याक होय अब्राहामाचो पूत, निजाकी मनशा पोतू सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बचाव करूंक म्हूण आयला. लोक ह्यो संगती आयकून आसतनाच ताणें तांकां आनी एक ओपार सांगली, कित्याक जेरुजलेमाक तो लागीं पावुल्लो. थंय देवाचें राज्य बेगीनच प्रत्यक्ष जातलें म्हूण लोक चिंतून आसलो. ताणें म्हळें, कोण एकलो मंथनेचे कुळयेचो राज्य पदवी घेवन येवचे खातीर पयशिल्या एक गांवाक गेलो. वेताना ताणें आपल्या 10 नौकरांक आपोवन एक एकल्याक एक भांगराचें नाणें दिवन, पळया, हांव फाटीं येसर व्यापार करा, अशें तांकां सांगी लागलो. हेणें ताच्या गांवचे ताचेर जळटाले. देखून तो गेलो त्या पटापाट तांणी प्रतिनिधी धाडन ह्या मनशान राजवट चलोवंक येवचें नाका म्हणून सांगून धाडलें. राजवटकेची पदवी घेवन तो फाटीं येतच जांकां आपणें दुडू दिल्लो त्या नौकरांनी एक एकल्यान व्यापार करन कितलो लाभ जोडला म्हूण जाणा जावचे खातीर तांकां आपय जाय म्हणून ताणें हुकूम दिली. पयलो नौकार येवन म्हणालो, धनिया, तुज्या 1 नाण्यान हांवें 10 नाणीं जोडल्यांत. ताका ताणें म्हळें, शाहबास बऱ्या नौकारा, ल्हानशे संगतीन तूं विश्वासी जालोय, देखून 10 शहरांचेर तूं अधिकार चलय. दुसरो येवन म्हणालो, धनिया, तुज्या 1 नाण्यान हांवें 5 नाणीं जोडल्यांत. ताका ताणें म्हळें, तूं 5 शहरांचेर अधिकार चलय. आनी एकलो येवन म्हणालो, धनिया, पळय तुजें नाणें, हांवें तें लेसांत बांदून तशेंच दवरलेलें. तूं कठीण मनीस म्हूण म्हाका तुजी भिरांत दिसली. दवरिनातलें तूं काडताय, ओंपिनातलें तूं लुंवताय. ताका तो म्हणालो, नसत्या नौकारा, तुज्या सुत्रांनी हांव तुका गुन्यांवकार करतां. हांव दवरिनातलें काडटलो, ओंपिनातलें लुंवतलो कठीण मनीस म्हूण तूं जाणा आसलोय न्हय? कित्याक तर तुवें म्हजो दुडू वाडीक घालो नाय? हांव फाटीं येतस तो वाडी समेत घेतो न्हय? आनी सरशीन रावुल्ल्यांक ताणें सांगलें, तें नाणें ताचे लागचें काडा आनी 10 नाणीं आसलेल्याक दिया. पूण ते म्हणाले, धनिया, ताचे लागीं 10 नाणीं आसात. ताणें जाप दिली, हांव तुमकां सांगतां, जाचे लागीं आसा ताका सडीत दितले, पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसलेलें इल्लेंय काडून व्हरतले. आनी आतां हांवें तांचो राय जावचो नाका म्हणल्या म्हज्या दुस्मानांक हांगा हाडा आनी म्हजे मुखारच तांकां जिवेशी मारा. इतलें सांगून जातस जेरुजलेमाक सटचे वाटेन तो फुडें सरलो. ओलिवेत म्हणटात त्या दोंगरा मुळी आसलेल्या बेतफागे आनी बेथानियाक लागीं पावतना ताणें आपल्या 2 शिसांक धाडले अशें सांगून, तुमचे समखर आसा ते हळ्ळेक वसा. थंय तुमी भितर सरतनाच तुमकां मेळटलें बांदून घाल्लें एक आडबसर गाडाव, जाचेर कोणीय येदोळपर्यंत बसलोलो ना. ताका सोडया आनी हांगा हाडा. ताका कित्याक सोडयतात म्हणून कोणीय कांय तुमकां सवाल करीत जाल्यार सोम्याक ताची गरज आसा म्हणून ताका सांगा. धाडिल्ले ते शिस गेले आनी जेजून सांगिल्ले बरीच तें तांकां मेळ्ळें.
गाडवाक सोडयतना ताच्या वारेसदारांनी ताका तुमी सोडयतात कित्याक म्हणून तांचे लागीं विचारलें. सोम्याक ताची गरज आसा म्हणून तांणी जाप दिली. अशें गाडवाक ते जेजू सरशीन हाडून आयले. उपरांत आपले दगले काडून गाडवाचेर तांणी सोडोवन घाले आनी जेजूक ताचेर बसयलो. तो फुडें वेताना तांणी आपली वस्तुरां मार्गार हांतुडलीं. ओलिवेत दोंगराचे देवणेर शाराच्या समकार आसतना ताच्या शिसांचो सगळो जमो तांणी देखिल्ल्या सर्व विचित्र कार्यां पासत व्हडल्या ताळ्यान देवाक वर्णून म्हणालो, सदैव जावं सर्वेस्पराचे नांवी येता तो राय, शांती सर्गी आनी महिमा अत्युन्नती. जम्यामध्ये असलेल्या फारिजेवां भितरल्या थोड्यांनी ताचे लागीं म्हळें, मेस्त्री, तुज्या शिसांचें तोंड दांपय. जेजून तांकां जाप दिली, हांव तुमकां खंडीत सांगतां, ते वोगे रावती जाल्यार हे फातोरूच भोब घालतले. लागसर पावतस आपली दिश्ट शारा वयर घालून तो रडलो आनी म्हणालो, समाधानाक वर्ण पावयता ती वाट तूं आजपुणी जाणा जाल्लें जाल्यार, पूण आतां तुज्या दोळ्यांतावन ती लिपोन आसा. वय येतले दीस जेदवां तुजे दुस्मान तुजे भोंवतणी पागर उबारून तुका वेडो घालतले आनी चारीय कुशींनी तुका बंद करून फुमार करतले. तुका आनी तुजे भितर आसलेल्या भुरग्यां बाळांक पुर्ते नास करतले. तुजे थंय फातराचेर फातोर उरोवंक ते सोडचे नात, कित्याक देव तुका भेटोवंक आयलो तो काळ तूं वळखले नाय. उपरांत जेजू देवाळा भितर सरलो. थंय व्यापार करून आसलेल्यांक भायर धांवडावन ताणें म्हळें, म्हजें घर एक मागण्याचें घर म्हूण पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, पूण तुमी तें सोरांचें भुयार केलां. तो दिसपडते देवाळांत शिकयतालो, पूण प्रधान याजक, शास्त्री आनी लोकांचे मतबारी ताका नास करूंक सोदताले. कितें उपाय करचो म्हूण तांकां कळनातलें, कित्याक लोक सकड जीव सोडून ताची शिकोवण आयकतालो. अध्याय 20. एक दीस जेजू देवाळांत लोकांक शिकयत आनी बरी खबर परगट करीत आसतना प्रधान याजक आनी शास्त्री लोकांच्या मतबाऱ्यांक सांगाता घेवन ताचे सरशी आयले आनी विचारी लागले, सांग आमकां, खंयच्या अधिकारान हें सकड तूं करताय, वा कोणे तुका हो अधिकार दिला? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, हांवूय तुमकां एक सवाल करतां. सांगा म्हाका, जुवांक स्नान दिवचो अधिकार खंय थावन मेळिल्लो, देवा थावन की मनशा थावन? तितल्यार ते एकामेका चर्चा करूंक पडले. देवा थावन म्हूण आमी म्हळें जाल्यार तर जुवांक तुमी कित्याक सतमानलो ना म्हूण तो विचारतलो. मनशा थावन म्हळें जाल्यार लोक सकड मेळोवन आमकां फातरायतलो, कित्याक जुवांव एक प्रवादी म्हूण लोकांचे तकलेंत घट्ट रिगला. देखून तांणी जाप दिली, तो अधिकार खंय थावन ते आमी नेणाव. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तर खंयच्या अधिकारान हांव हें करतां तें हांवूय तुमकां सांगचो ना. उपरांत जेजून लोकांक ही ओपार सांगली. एक मनशान एक दाकामळो रोयलो आनी शेतकारांक तो गेणीक दिवन जायतो काळ तो परगांवांत वचून रावलो. फळ पिकचो वेळ येतच गेणी बाबती आपणाक मेळा जाय जाल्ल्या फळाचो वांटो घेवच्याक आपल्या साकराक ताणें वखलां सरशीं धाडलो. पूण तांणी ताका मारून बडोवन रित्या हातांनी फाटीं धाडलो. परत्यान ताणें आनी एक साकराक धाडलो. ताकाय तांणी मारलो आनी ताचे विकलाप करून रित्या हातांनी फाटीं धाडलो. उपरांत तिसऱ्या एकल्या साकराक ताणें धाडलो. ताकाय घाई जायसर तांणी मारलो आनी भायर धांवडायलो. तवळ दाकामळ्याच्या धन्यान चिंतलें, हांव कितें करूं? म्हज्या मोगाच्या पुताकच हांव धाडटां, ताका पुणी ते मर्याद दितले. धन्याच्या पुताक पळयतच ते वखलांचे एकामेका म्हणा लागले, पळय, दायजाचो वारीसदार, हाका आमी जिवेशी मारया आनी ताचें दायज आमचेंच जातलें. अशें ताका तांणी दाकामळ्या भायर ओडून व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. तर दाकामळ्याचो धनी तांकां कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात? तो येवन त्या वखलांच्यांक नास करतलो आनी आपलो दाकामळो दुसऱ्याक दितलो. हें आयकून तांणी म्हळें,
तशें जावंक देव बिलकुल सोडिना जावं, पूण ताणें तांचेर दिश्ट मारन म्हळें, तर पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, बांदप्यांनी उपकारना म्हूण सांडुलोसो फातर जावंक पावलो मुल्या फातर. हाचो अर्थ कितें? जो कोण त्या फातराचेर पडटा तो बेसां जावन वेतालो, आनी जाचेर तो फातर पडटा तो ताचे पोंदा चिरडोन वेतालो. शास्त्री आनी प्रधान याजक ही वपार जेजून तांचेच विशान सांगली म्हूण समजले. ताका थंयच कैद करते, पूण लोकांची तांकां भिरांत आसली. ताच्या उलोवण्यांतच ताका सामटाय जाय, आनी अशें ताका धरून अधिपतीच्या अधिकाराक आनी पदवेक दी जाय म्हणून एक संदर्भ मेळोवंक ते पारत करून रावले. आनी सात्वीक मनशांचे रूप घेया म्हणून शिकोवन दिवन तांणी ताचे सरशी भेदी धाडले. हांणी येवन ताचे लागीं अशें विचारलें, मेस्त्री, तूं शीद उलयताय आनी शिकयताय म्हणून आमी जाणाव. तूं कोणाची पक्षा घेनाय. बगार देवाची वाट सता प्रमाणे शिकयताय. तर सांग आमकां, रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो ते कायद्यासरी की ना? पूण ताणें तांची नाडबूद पारकिली आनी म्हळें, म्हाका एक नाणें दाखया. कोणाचें हें रुपणें? कोणाची ही लिपी? तांणी जाप दिली, चक्रवर्तीची. जेजून तांकां सांगलें, तर चक्रवर्तीचे चक्रवर्तीक दिया, देवाचें देवाक दिया. ताणें दिल्ले जापीक अजाप जावन ते वगेस रावले. लोकां मुखार ताणें सांगलेल्यांत कांय सूख धरूंक तांकां साध्य जालें ना. उपरांत थोडे साधू सेव मेल्ल्यांचे जिवानपण ना म्हणटात ते जेजू सरशी येवन अशें सवाल करी लागले, मेस्त्री, कोण एकलोसो भाव लग्न जावन भुरगें नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान सरिल्ल्याचे स्त्रिये लागीं लग्न जावन मेल्ल्या आपल्या भावाक संतत उत्पन्न करी जाय म्हणून मोयजेन आमकां कायदो बरोवन घाला न्हय? तर 7 जण भाव आसले. मालगडो लग्न जालो आनी भुरगीं नासतना मेलो. उपरांत दुसरो आनी तिसरो ताचे बायले लागीं लग्न जाले. अशें 7 जण तिचे लागीं लग्न जाले आनी संतत नासतना मेले. शेकी ती स्त्रीय मेली. तर मेल्ल्यांचे जिवनपण जावच्या दिसा त्या 7 जाणां भितरल्या कोणाची बायल ती जातली? ते 7 जण तिचे लागीं लग्न जाल्ले. जेजून तांकां जाप दिली, ह्या काळाचे दादले आनी स्त्रियो मात्र लग्न जातात, पूण मुखल्या काळाचे म्हणजे पुनर्जीवनपणाक योग्य जाल्ले दादले आनी स्त्रियो लग्न करून घेनांत दिनांत. देवदूतां सारकी ती, कित्याक ती मरानांत. ती देवाची भुरगीं, कित्याक ती पुनर्जीवनपणांत वांटेली जातात. मेल्ल्यांक बरोवन आसलेले कडे सर्वेस्पराक अब्राहामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हूण तो आपयता. तर तो जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्हय. ताका सक्कडी जिवंत आसात. हें आयकून शास्त्र्यां मदल्या थोड्यांनी ताका जाप दिवन म्हळें, मेस्त्री, तुवें सारकें सांगलें. ताचे उपरांत ताका सवालां घालूंक तांकां धैर्य पावलें ना. उपरांत जेजून तांचे लागीं विचारलें, क्रिस्त दाविदाचो पूत म्हणटात तें कशें? दाविदस किर्तनांच्या पुस्तकांत अशें म्हणटा, सांगले सर्वेस्परान म्हज्या धन्याक, बोस तूं म्हज्या उजव्याक. पाडव कर्ण तुज्या वैरींक, तुज्या पांयां तळा हांवें घालीसर. अशें दाविदस ताका सोमी म्हणून उलो करता जाल्यार तो दाविदाचो पूत कसो? उपरांत सगळ्या लोकांच्या जम्यान आयकासारकें जेजू आपल्या शिसांक सांगे लागलो, शास्त्र्यां विशांत तुमी सत्राय करा. पांयांगोळ नेसून गांव भोवंक तांकां भारीच खुशी. पेंटे जाग्यांनी लोकांचो सलाम जोडूंक ते आशेतात. सिनागोगांनी मुखल्यो बसका आनी फेस्ता परबां वेळार पंक्तीर पयले जागे तांकां जाय. ते विधवींची घरां गिळटात, पूण लोकांच्या दोळ्यांक माती घालचे खातीर लांब लांब मागणी करतात. भोव कठीण शिक्षा तांकां फावो जातली. अध्याय 21. देवाळाच्या धर्मपेटेंत दान देणी घालतेल्या ग्रेस्त मनशांक आपले दोळे उबारून जेजू पळोवन आसलो. एक दुर्बळे विधवीन तांब्याचे 2 पैसे धर्मपेटेंत घालताना ताणें देखले.
तवळ तो म्हणालो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, हे दुर्बळे विद्वीन हेरां सक्ता प्रास चड दान घालें, कित्याक हेरां सक्तांनी आपले ग्रेस्तकायेंत भरोन उरलेल्यांतले घालें, पूण हिणें आपले दुर्बळकायेचें म्हणजे आपले तानबुकेचेंच दिलें. तांचे मदले थोडे जण देवाळा विशांत उलोवन तें सोबीत फातरांनी आनी दान आयिल्ल्या वस्तूंनी सुरंगार आयलां म्हणटाले. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी देखतात त्या बांदपाचो फातर सयत उरासो ना तसले दीस येतले, सक्कडी कोस्ट लावन घालतले. तवळ तांणी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री, ह्यो संगती केदाडा घडतल्यो? त्यो घडसो वेळ लागीं पावला म्हणून गुर्त कसलो? तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, कोणेय तुमकां फसायनाशें सत्राय करा. साबार जण म्हजे नांवी येतले आनी हांवूच तो आनी नमियारलो वेळ लागीं पावला अशें म्हणटले, पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात. झुजां आनी काटकायां विशांत खबर आयकून आकांतून पडनाकात. ह्यो संगती घडा जायस, पूण अंत तक्षण येवचो ना. उपरांत तो म्हणालो, राष्ट्र राष्ट्राचेर आनी राज्य राज्याचेर झुजाक देंवतले. थंय हांगा भिरांकूळ भुंयकांपट्यो जातल्यो, दुकोळ आनी मारीची पिडा पडटली, आनी आकाशार भिरांकूळ दृश्यां आनी विचित्र खुणा दिश्टी पडटल्यो. पूण ह्यो सर्व संगती घडचे पयलें तुमकां धरतले आनी दग दितले. तुमची जडती करचे खातीर तुमकां सिनागोगाच्या अधिकाऱ्या हुजीर हाडतले आनी बंदीखानांनी घालतले. तुमी म्हजे फाटलावदार देखून तुमकां राया आनी अधिपती हुजीर व्हडून व्हरतले. सुवार्तेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो. तवळ कितें जाप दिवची त्या विशांत आतांच आलोचन करचें नाव म्हणून तुमचे मतींत निर्धार करा. हांवूच तुमकां असली वाचासक्त आनी जाणवाय दितलो की सर्व तुमचे विरोधी तुमकां आडावंक वा तुमचेर उपराटे सांगूंक शकचे नात. तुमचीच आवय बापूय, भाऊ भयणी आनी सैरी धायरी तुमकां पराधीन करतली आनी तुमचे मदल्या थोड्यांक जिवेशी मारयतली. तुमी म्हजे फाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेशितलो. तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नास जावचो ना. तुमचे दीग सोंसणिकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्यात. जेरुजलेमाक सैनांनी वेडो घाल्लो तुमी देखताना ताचो विबाड लागीं पावला म्हणून जाणा जाया. ते दाडा जुदेयांत आसात ते दोंगराक पळोवन दावो, शहरां भितर आसात ते भायर दावो आनी नाडांत आसात ते शहरां भितर रिगाना जावं. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलेलें घडोवन येवचे खातीर फारीकपण घेवचे दीस ते. हा बिरमोत त्या दिसांनी गर्भिण्यांची आनी पानो दितेल्यांची. गांवाचेर भिरांकूळ कश्ट येतले आनी देवाचो क्रोध हे परजेचेर देंवतालो. थोडे तलवारींक बाली जातले आनी थोडे परकी देशांमदे गुलाम जावन शिंपडतले. आनी हेर जातीच्यांक म्हणून निर्मिल्लो काळ काबार जायसर जेरुजलेम शहर अन्य जातींचे आपल्या पांयातळा मस्तितले. सुर्याचेर, चंद्राचेर आनी नखेत्रांचेर खुणा दिश्टी पडतल्यो. भुंयचेर दर्याची आनी उसांबोळलारांची गाज आयकून लोक भियान कांगाल जातलो. अंतराळाच्यो शक्त्योच लखतल्यो जाल्ल्यान संवसारार कितें घडोवंक आसा तें कोण जाणा म्हूण चिंतून मनीस भियान शिरी सुकतले. तेदवां मनशापूत वर्ते पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयलोलो दिश्टी पडतलो. ह्यो सर्व संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटाना धैर्यान उबे रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या म्हणून जाणा जाया. उपरांत जेजून तांकां ही ओपार सांगली, अंजुराचो रूख वा हेर खंयचोय रूख पळया, तांकां आंकऱ्यो फुटोवन पानां उसोवंक जाताना गीम लागीं पावलो म्हूण तुमी समजतात. तेच परी ह्यो सर्व संगती घडलेल्यो तुमी पळयतच देवाचें राज्य लागीं पावलां म्हूण समजा. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, ह्यो सर्व संगती घडल्या शिवाय ही संतत बिलकुल अंतरची ना. अंतराळ आनी पृथ्वी सरतली, पूण म्हजी उतरां सरची नात.
तुमचेरच सत्रायसो दोळो दवरा. फेस्तां मारच्यांत, आमाल पियोण्यांत आनी हे जिणयेचे राटावळींनी तुमची अंतस्करणां दाड्डी जातीत आनी तो दीस चिंतिनातिल्ल्या वेळार पास पडले बरी तुमचेर येत. संवसारांत जियेतेल्या समेस्त मनशांचेर तो दीस येतलोच. देखून घडचीं आसात त्या सर्व गडितांतले तुमी शाबितायेन सुटोवंक आनी मनशा पुता समोर उबे रावंक तुमी योग्य जायशें कळनासतना मागणें करून जागृत रावा. दिसाचें तो देवाळांत शिकोवन आसतलो, पूण सांज जातस शाहारा भायर वचून रात सगळी ओलिवेत दोंगरार खर्शितालो. लोक सक्कड फांत्यारस उठोवन ताची शिकवण आयकोंक म्हूण देवाळाक येतालो. अध्याय 22. पास्ख म्हणटात ती बेखामीर उंड्याची परब लागीं पावताली. प्रधान याजक आनी शास्त्री जेजूक कसो जिवेशी मारोवचो म्हूण उपाय सोदून आसले, पूण ते लोकांक भियेतले. तशें आसता 12 जाणां मदलो एकलो आसल्या इस्कारियोत म्हणटात त्या जुदासाक सैतानान स्वाधीन करून घेतलो. हो जुदास प्रधान याजकां आनी देवाड राखवल्यांच्या अधिकाऱ्यां सरशी गेलो आनी आपणे जेजूक धरून तांचे अधीन करचे विशांत तांच्या लागीं उलोवंक लागलो. ते खुशी जाले आनी ताका दुडू दिवंक कबूल जाले. ताणें तो दुडू घेतलो आनी लोकांचो मनांतल्या वेळार जेजूक धरून तांच्या अधीन करूंक तो एक संदर्भ सोदून आसलो. शेकी बेखामीर उंड्याचे परबेचो दीस आयलो. त्या दिसा पास्काची शेळी मारी जाय आसली. जेजून पेद्रूक आनी जुवांक अशें सांगून धाडले, वसा आनी आमकां पास्काचें जेवण तयार करा. तांणी विचारलें, आमी खंय तयार करी जाय म्हणटाय? तो तांकां म्हणालो, आयका, तुमी शहरा भितर सरतना उदकाचो कळसो घेवन वेतलो एक मनीस तुमकां मेळटलो. तो भितर सरता त्या घरा पर्यान ताच्या फाटल्यान वसा आनी त्या घरच्या येजमान्या लागीं सांगा, म्हज्या शिसा सोवें हांवें पास्काची परवण करचें जेवणा साल खंय आसा म्हणून मेस्त्रीन तुजे लागीं विचारलां. तो वळू सगळेंच मांडून आयतें केल्लें माळयेचें वोडयेक साल तो तुमकां दाखयतलो. थंय तयार करा. ते भायर सरन गेले आनी जेजून सांगले बरीच तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्काचें जेवण तयार केलें. वेळ लागीं पावतस तो जेवणाक बसलो आनी ताचे सोवें धर्मदूतय बसले. तो तांचे लागीं म्हणालो, हांवें कश्ट सोंसचे आदीं हें पास्काचें जेवण तुमचे सांगाता जेवी जाय म्हूण हांव भोव सोड आशिल्लो. हांव तुमकां सांगतां, देवाच्या राज्यांत हाचो उद्देश जारी जायसर हें परत्यान हांव जेवचो ना. उपरांत ताणें काल्स घेवन अर्गां दिलीं आनी म्हळें, ही घेया आनी तुमचे मदें वांटून पियेया. हांव तुमकां सांगतां, देवाचें राज्य येता पर्यान दाका रोस हांव आनीक पियोवचो ना. उपरांत ताणें उंडो घेतलो आनी अर्गां दिवन मोडलो आनी तांकां दिवन म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ओपून दिवची. हे म्हज्या उगडासाक करा. तशेंच जेवण जातस काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो करार. तें रगत तुमचे पासत वारोवचें आसा. पूण पळया, म्हाका परअधीन करतलो म्हजे सांगाता ह्या मेजार आसा. मनशा पूत देवान ठरयिल्ले प्रमाणे वेता तें खरें, पूण ताका परअधीन करतेल्याची गत कितें म्हूण सांगची? अशें करतलो तांचे मदलो कोण जायत म्हणून शीस एकामेका विचारूंक लागले. तांचे मदें कोण श्रेष्ठ हे विशीं शिसा मदें तर्क उठलें. तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, संवसारी राई आपल्या पर्जां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात. असो अधिकार चलयतल्यांक परोपकारी म्हणटात. पूण तुमचे मदें तशें जायनये. तुमचे मदें कोण व्हडलो आसा तो ल्हान जावं, अधिकारी म्हूण आसा तो सेवक जावं. सांगा म्हाका, ह्या दोगां मदें कोण व्हरतो? जेवणाक बसता तो की जेवण वाडून सेवा करता तो? जेवणाक बसता तो न्हयवे. तरी पूण हांव तुमचे मदें सेवा करतेल्या सारको आसा.
तुमी ते म्हज्या कश्ट अनवरांनी म्हज्या सांगाता रावलेले देखून जशें म्हज्या बापान म्हाका राजवटकेचे हक्क दिला तशें हांवूय तुमकां तें दिता. तुमी म्हज्या राज्यांत म्हज्या सांगाता बसून खातेल्यात आनी पियेतल्यात. इस्रायेलाच्या 12 कुळयांचें पालन करूंक नित्यासनांचेर बसतल्यात. सिमांव सिमांव पळय, गोव साळणेर घालून साळिल्ले बरी तुमकां सक्तांक साळूंक सैतानान अधिकार मागून घेतला. पूण तुजो भावार्थ दंडळना जावंक हांवें तुजे पासत मागणें केलां आनी तूं फाटीं परतल्या उपरांत तुज्या भावांक थीर कर. पेद्रून जाप दिली, सोमया, तुजे सांगाता बंदेंत वचूंक आनी मरोंक सयत हांव तयार आसा. जेजून ताका म्हळें, पेद्रू, हांव तुका सांगतां, तूं म्हाका वळखनाय म्हूण 3 पावटी तूं बास्ता पर्यान आज कोंबो साद घालचो ना. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, पयणाक चिरी भुती वा वाणो नासतना हांवें धाडिल्ल्या वेळार तुमकां कांय पुणी उणें पडलें? ताणीं जाप दिली, कांय ना. जेजू तांकां म्हणालो, पूण आतां जाचे लागीं चिरी आसा तो ती घेवं, तशेंच बुथी घेवं, आनी जाचे लागीं तालवार ना तो आपलो दगलो विकून पुणी एक मोलाक घेवं. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, खोट्या सांगाता ताका लेखलो अशें आसा ती पवित्र पुस्तकाची सांगणी म्हजे थंय जारी जाय जय. वय, म्हजे विशयांत कितें सक्कड बरोवन आसा तें खरें जावन येता. आनी ते म्हणाले, सोमया पळय, हांगा 2 तालवारी आसात. ताणें तांकां म्हळें, तितलें पुरो. जेजू आतां भायर सरन आपले सवये प्रमाणे ऑलिवेत दोंगराक गेलो. ते सुवातेर पावतस ताणें तांकां सांगलें, तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागा. उपरांत एक फातर उडव येत तितले पयस तो तांचे तावन वेगळो सरलो आनी दिंबियांचेर पडोवन अशें मागणें करूंक लागलो, बापा, तुजी खुशी जाल्यार ही काल्स म्हजे तावन पयस कर. तरी पूण म्हजी खुशी न्हय, तुजी खुशी जावं. तवळ सर्गी तावन एक देवदूत ताका दिश्टी पडोवन धैर्य दिवंक लागलो. आतां ताचेर चड संकश्ट आयिल्लें आसता आनीकी चड लालेवन तो मागतालो आनी ताचो घाम रक्ताच्या तेंब्या बरी धरणीर गळोवंक सुरू जालो. मागणेचो उठोवन तो आपल्या शिसा सरशी फाटीं आयलो. ते खंतीन न्हिदोन पडलेले ताणें देखलें. तांकां तो म्हणालो, कितें न्हिदोन पडल्यात? उठा आनी तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा. तो अशें उलोवन आसतनाच थंय पावलो एक लोका जोमो. जुदास नांवाचो बारांतलो एकलो तांचे मुखल्यान वाट व्हरून वेतालो. तो जेजूचो उमो घेवचे खातीर ताचे सरशीन गेलो. जेजून ताका म्हळें, जुदासा, उमो घेवन मनशा पुताक तूं पाराधीन करताय मूं? तवळू ताचे भोंवती आसलेल्यांनी कितें घडतलें म्हूण समजोन ताचे लागीं विचारलें, सोमया, आमी तालवार काडची? तितले मनशे भितर तांचे मदल्या एकल्यान श्रेष्ठ याजकाच्या एक नौकाराक तालवार मारून ताचो उजवो कान कापलो. तितल्यार जेजून जाप दिवन म्हळें, सोडा तांकां, तांचें काम ते करूं दी. उपरांत ताणें ताचो कान आपडून ताका गूण केलो. आपणाक धरूंक आयलेल्या प्रधान याजकां आनी देवाळ राखोवल्यांच्या अधिपती आनी मतबाऱ्यांक कुशीन घुंवोन जेजू म्हणालो, एका सोराक धरूंक आयिल्ले बरी तालवारी आनी दांडे तोणके घेवन तुमी आयल्यात मूं? सदांनीत हांव देवाळांत आसतलों तरीय तुमी म्हजेर हात घालोना. पूण ही घडी तुमची आनी पदवी अंधकाराची. उपरांत तांणी जेजूक धरून श्रेष्ठ याजकाच्या घरावेलो. पेद्रू पयशिल्ल्यान ताच्या फाटल्यान गेलो. आंगणांत मोदेंस आकटें घालून भोंवतणी ते बसोन आसतना तांचे मोदेगात पेद्रूय वचून बसलो. उज्याच्या उजवाडान आकटे सरशी बसोन आसलेल्या पेद्रूक कोण एकले साकरणेन देखलो आनी ताका बरो करून पळोवन ती म्हणाली, होय, ताच्या सांगाता आसतलो. पूण ताणें नाकारून म्हळें, स्त्रिये, हांव ताका वळखच ना. थोड्या वेळा उपरांत
आनी एकल्यान ताका पळयलो आनी म्हळें, तूंय तांचे मदलो एकलो. पेद्रून जाप दिली, आळया, हांव न्हय. उपरांत चड उणें 1 वरा उपरांत आनी एकलो बासून म्हणा लागलो, खंडीत जावन हो ताच्या सांगाता आसतलो, कित्याक हो एक गलिलेयागार. पूण पेद्रू म्हणालो, आळया, तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना. आनी तेच घडये तो उलोवन आसतनाच कोंब्यान साद घालो. तवळ सोम्यान फाटीं घुंवोवन पेद्रूचेर दिश्ट घाली, आज कोंब्यान साद घालचे आदीं तूं म्हाका 3 फावटी नाकारतलोय. सोम्याच्या ह्या उतरांचो पेद्रूक उगडास आयलो आनी भायर वचून तो गळगण्या रडलो. जेजूचो पारो करन आसलेल्यांनी ताची केळकुळां केली आनी ताका मारलो. ताच्या दोळ्यांक वस्तूर बांदून ताचे लागीं तांणी विचारलें, तुका मारलेलो कोण म्हूण प्रावाद करन सांग पळया. आनी ते ताका आकमानाची हेर जायती उतरां उलयतले. दीस उजवाडतस जुदेवांचे मातबारी, प्रधान याजक आनी शास्त्री सांगाता मेळ्ळे आनी जेजूक आपले सभे हुजीर हाडून आयले. तांणी ताका विचारलें, तूं क्रिस्त वय जाल्यार सांग आमकां. जेजून जाप दिली, हांव तुमकां सांगीन जाल्यार तुमी म्हाका सतमानचे नात, आनी हांव तुमकां सवाल करीन जाल्यार तुमी म्हाका जापूय दिवचे नात. ह्या फुडां मनशा पूत सर्व पदवेदार देवाचे उजवेशी बसोन आसतलो. तवळ तांणी समेस्तांनी ताका विचारलें, तर तूं देवाचो पूत? जेजून तांकां जाप दिली, हांव म्हूण तुमीच सांगलें. ते म्हणाले, आनीक साक्षांची आमकां गरज कितें? आमीच ताच्या तोंडांतलें आयकलें न्ही. अध्याय 23. तितल्यार ती सगळी सभा उठली आनी ताका तांणी पिलाता मुखार व्हेलो. आनी ताचेर फिर्याद मांडून ते म्हणाले, हाणें आमचे परजेक उपराट आयतना, सेजार चक्रवर्तीक खंडणी दिवंक आडायतना आनी आपूण क्रिस्त एक राय म्हणटना आमी हाका धरला. पिलातान जेजूक विचारलें, तूं जुदेवांचो राय? जेजून जाप दिली, तें तूंच सांगताय. तवळ पिलातान प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या जम्याक म्हळें, म्हाका ह्या मनशा थंय कसलोच गुन्यांव मेळना. पूण ते आनीकय चड दांबून म्हणाले, आपले शिकवणेन जुदेयाच्या सगळ्या लोकांक तो उसांबळ करता. गलिलेयांत सुरू करन हांगा पर्यान ताची चळवळ पावल्या. गलिलेया म्हणलें तें आयकून पिलातान तांचे लागीं विचारलें, हो मनीस गलिलेया घरवे? आनी तो हेरोदीच्या अधिकाराखाल पडटा म्हूण ताका कळी जातस ताणें ताका हेरोदीसरशीं धाडलो. हेरोद त्या दिसांनी जेरुजालेमांतच आसलो. जेजूक पळोवन हेरोदीक भोव चड संतोश जालो. ताचे विशांत ताणें जायतें आयकल्लें देखून जायतो काळ तावन तो ताका पळोवंक आशेतालो. ताणें केल्लें एकपुणी आसर्ये आपूण पळयतलो म्हणल्या बरवशान तो आसलो. ताणें जेजूक सबार्थरांनी सवालां केलीं, पूण ताणें एकाकी जाप दिली ना. प्रधान याजक आनी शास्त्री मुखार येवन कठीणायेन ताचेर गुन्यांव मांडतले. शेकी हेरोदीन आपल्या शिपायां सवे मेळोवन ताची केळकुळां केलीं आनी अपमान करचे खातीर ताका धवो दगलो न्हेसोवन ताका पिलाताचरशीं फाटीं धाडलो. तवळ पर्यान एकामेका दुस्मान म्हूण आसलेले पिलात आनी हेरोद त्या दिसातावन परत्यान इश्ट जाले. पिलातान आतां प्रधान याजकांक, मतबाऱ्यांक आनी लोकांक सांगाता आपोवन तांच्या लागीं म्हळें, हो मनीस लोकांक उपराटूंक लायता म्हूण सांगून हाका तुमी म्हजे सरशीं हाडला. पूण पळया, हांवें तुमचे मुखारच ताची तनकी केली. तरी पूण तुमी ताचेर मांडलेल्या फिर्यादी विशांत ताचे थंय म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. तशेंच हेरोदीकय मेळ्ळो ना. देखून ताणें ताका आमचे सरशीं फाटीं धाडला. तर मोर्न फावो जावचें तसलें कितेंच ताणें केलें ना म्हूण स्पश्ट जाता. देखून हांव ताका शिक्षा लायतां आनी सोडटां. पूण त्या सगळ्या जम्यान बोब मारन म्हळें, हाका काड, बाराबासाक आमकां सोडून दी. शेरांत हाणें उठयल्ले खाडकायेक आनी केल्ले खुनयेक लागून हाका बंदेंत घाल्लो. पिलात जेजूक सोडी जाय म्हणल्या इराद्यान परत्यान जम्या लागीं उलयलो. पूण ते खुरसाय ताका
म्हणून बोबाट मारूंक लागले. तिसरे फावटी पिलात तांचे लागीं म्हणालो, ताणें कितें अन्याय केला? मरणाची शिक्षा फावो तसलो गुन्यांव ताचे थंय म्हाका मेळना. देखून ताका जेरबांद मारोवन हांव ताका सुटका दितां. पूण ते आनिकी ताळो पिंजून ताका खुर्सार मारी जाय म्हूण उपराट्यो बोबो घालूंक लागले. आनी क्रमेण तांचे हट जिखले. तांणी मागलेल्या प्रमाणेच करी जाय म्हणून पिलातान हुकूम दिली. खून आनी खडकाय केल्ल्याक तांचे अपेक्षे प्रमाणे ताणें सोडून दिलो आनी तांकां जाय तशें करूंक जेजूक तांचे अधीन केलो. जेजूक घेवन वेता आसतना सिरेन गांवचो सिमाव नांवाचो नाडाक गेल्लो ते वाटेन फाटीं येतलो तो तांकां मेळ्ळो. ताका तांणी धरलो आनी जेजू फाटल्यान कुरीस घेवन वचोंक ताच्या खांदार तो दिलो. वोडयेक लोकां जमो जेजू फाटल्यान वेतालो. तांचे मदल्यो थोड्यो स्त्रियो ताचे खातीर रडतल्यो आनी विळाप करतल्यो. जेजून तांचे कुशीन घुंवोन तांकां सांगलें, जेरुजालेमाच्या धुवानो, म्हजे पासत रडा नाकात, पूण तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्यां बाळा पासत रडा. अशें म्हणचे दीस येतले, वांसड्यो, प्रसूत जावंक नातल्ल्यो आनी पानो दिवंक नातल्ल्यो स्त्रियो भागीस सय. तवळ ते पर्वतांक म्हणटले, आमचेर पडा, आनी दोंगराक आमकां धांपून व्हरा. जर जिव्या लांकडाक अशें घडता तर सुक्या लांकडाक कितें घडना जायत? जेजू सांगता दोग अपराध्यांकी तांणी जिवेशी मारूंक व्हेले. कट्टें नांवाचे सुवातेक पावतस थंय जेजूक तांणी कुर्सार मारलो आनी त्या दोग अपराध्यांकी एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक कुर्सायलो. आनी जेजू म्हणालो, बापा, तांकां बक्षी, कित्याक ते कितें करतात ते नेणांत. उपरांत सोडती घालून ताची आंग वस्तुरां तांणी आपणा मोदें वांटे करून घेतलीं. लोक लागसार रावन पळयत आसलो. तांचे मुखंड ताका केंडून म्हणटाले, हेरांक ताणें बचाव केले. हो देवाचो क्रिस्त विंचलोलो वय जाल्यार तो आपणाकच बचाव करूं. शिपाई ताची केळकुळां करताले. ते ताचे सरशी वचोन ताका आंबोट वायन दिवन म्हणटाले, तूं जुदेवांचो राय जाल्यार तुकाच बचाव कर. ताच्या माथ्या वयर हो जुदेवांचो राय ही उतरां बरोवन घाल्लीं. उमखाडा येयल्ल्या अपराध्यां मदलो एकलो ताची निंदा करन म्हणालो, तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर. तवळ दुसरो जाप दिवन ताका बेस्तावंक लागलो, तुकाय तीच शिक्षा फावो जाल्ल्या आसतना तूं देवाक कांय भियेनाय वे? आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्यांक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां, पूण हाणें कसलीच सूख आधारली ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू, तूं राजपदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवरू. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगतां, आजच तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. इतल्यार सुमार 2 पार जावंक पावलोलो आनी 2 पाराची 3 वरां पर्यान सुर्याक धांपण पडलें आनी सगळ्या गांवार काळोख पडलो. देवळाचो पडदो 2 वांटे जावन फाडलो. तेदवां जेजून व्हडल्यान बोब मारन म्हळें, बापा, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दितां. आनी इतलें म्हणून ताणें प्राण केलो. घडलेलें तें पळोवन शतापाती देवाक होगळाप दिवन म्हणालो, निजाकी हो मनीस एक निरापराधी. ही दिश्ट देखोंक जमो जाल्लो लोक घडलेलें तें पळोवन आपली हर्दी बडोवन घरा फाटीं गेलो. जेजूचे वळखीचे समेस्त आनी गलिलेया थावन ताचो पाटलाव करून आयिल्ल्यो स्त्रियोय पयस उब्यो रावन ह्यो संगती पळोवन आसल्यो. आतां जुदेयाच्या आरिमाथेया शारांतलो जुजे नांवाचो एक निवासी आसलो. तो एक बरो आनी नितीवंत मनीस. देवाच्या राज्याच्या येण्याची तोय वाट पळोवन आसलो. जुदेवांचे सानेद्रीन सभेचो सांदो तो, पूण सभेच्या तीर्पाक आनी कामांक ताणें कबलात दिवंक ना. ताणें पिलाता सरशी वचोन जेजूची कूड मागली आनी उपरांत ती कुर्सा वयली सकला देंवयली आनी येदोळ पर्यान कोणाकच दवरूंक नातलो तसल्या खडपांत पोकरिल्ल्या फोंडांत निखेपिली. तो दीस शुक्रार म्हणजे तायारायेचो दीस
आनी साब्बात सुरू जावंक थोडोच वेळ आसलो म्हूण येत. गलिलेया थावन जेजूचो पाटलाव करून आयिल्ल्यो स्त्रियो ताचे सांगाता गेल्ल्यो. ताची समाधी आनी ताका निकेपिल्ली रीत तांणी सत्रायेन पळयली. उपरांत घरा वचून सुगंध द्रव्यां आनी माखचीं तेलां तयार केलीं आनी साब्बाता दिसा कायद्या प्रमाणे तांणी विशेव घेतलो. अध्याय 26. पूण आयतारा फांत्या पारार आपणे तयार केल्ल्यो परमळीक वस्तू घेवन त्यो स्त्रियो समाधेसरशीं आयल्यो. तवळ समाधे थावन फातर फाटीं लोळयलेलो तांणी देखलो. समाधे भितर सरतना सोम्या जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना. कितें घडलें गाय म्हूण ती शर्मेवन आसतना जळजळीत मुस्तायकी न्हेसलेले 2 जण तांचे सरशीन येवन उबे जाले. स्त्रियो भियान थरथरल्यो. तांची दिश्ट धरणीक आरावंक लागली. तवळ ते तांच्या लागीं म्हणाले, जिवंत असलेल्याक मेल्ल्या मदें तुमी सोदतात कित्याक? तो हांगा ना, ताका जिवंत उठयला. तो गलिलेयांत आसतनाच ताणें तुमकां कितें सांगिल्लें तें उगडास करा. मनशा पुताक पाक्क्यांच्या हातांत परदीन करूंक जाय आनी 3ऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठोवंक जाय. तवळू त्या स्त्रियांक जेजूच्या उतरांचो उगडास आयलो. समाधे थावन फाटीं वचोन तांणी ह्यो सर्व संगती 11 जाणांक आनी हेरांक सकटांक सांगल्यो. खबर दिल्ल्यो स्त्रियो ह्यो मागदला गांवची मरी, जुवान, जाकोबाची आवय मरी. तांणी आनी तांचे सांगाता आसलेल्या हेर स्त्रियांनी ह्यो सर्व संगती धर्मदूतांक सांगल्यो. पूण स्त्रियांनी कितें सांगलें तें तांकां एक गडपांचे काणये बरी दिसलें आनी तांणी तें सतमानलें ना. पूण पेद्रू उठोवन समाधे सरशीं धांवन गेलो. बागोवन समाधे भितर पडयतना ताका सणाची लुगटां मात्र दिसलीं आनी कितें घडलां काय म्हूण आपणा इतल्याक विजमी जावन तो फाटीं गेलो. आनी त्याच दिसा तांचे मदले 2 जण जेरुजलेमा थावन 7 मैलां पयस आसलेल्या एम्माऊस नांवाचे हळ्ळेक पयण करून वेताले. घडिल्ल्या सर्व संगती विशांत ते एकामेका उलयत आसले. अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले बरी जाल्ले. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशांत उलोवन तर्क करीत आसात? थवळ ते थंयच रावले. तांची तोंडां बावुरलीं. तांचे पैकी एकलो क्लेयोफास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुजलेमाक आयिल्ल्या यात्रिकां पैकी तूं एकलोच परकी कितें? ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं नेणाय? जेजून विचारलें, कसल्यो संगती? ताणें जाप दिली, जेजू नाजरेना विशांतल्यो. तो देवा आनी मनशा मुखार उतरान आनी करणेन एक बळिश्ट प्रवादी आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्माण दिवच्याक धर्म दिलो आनी ताका कुरसायलो. पूण इस्रायल परजेक सोडवून हाडटलो तो हस्सू म्हूण आमी भरवसून आसल्याव. इतलेंच न्हय, आनी आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमचे मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केलें. त्यो उजवाडचे आदीं समाधेसरशीं गेल्ल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो आनी आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हूण सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमचे पैकी थोडे समाधेसरशीं गेले आनी स्त्रियांनी सांगलेले बरीच तांकां मेळ्ळें, पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजणी नातल्ले. प्रवाद्यांनी सांगिल्लें सगळें सतमानूंक कितले पाटीं तुमी? क्रिस्तान आपले महिमेंत रिगचे आदीं हें सगळें सोंसची गरज आसली न्हय? उपरांत मोइजेतावन सुरू करून सर्व प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकांनी आपणा विशांत बरयलां तें ताणें तांकां विवरून सांगलें. उलयत वेता तांकां वचोंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेताशें केलें. पूण ताका तांणी परतून म्हळें, आमच्या सांगाता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. देखून तो तांचे सांगाता रावंक भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. अर्घां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो.
तेदवां तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्यां मुखलो नपयस जालो. तवळ एकामेका ते म्हणूंक लागले, वाटेर तूं आमच्या लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेटतालें न्हय? तेच घडये उठोन ते जेरुजलेमाक फाटीं गेले. थंय 11 जण आनी तांचे सवे हेर सांगाता जमो जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटले, सोमी खरच जिवान जाला, सिमांक तो दिश्टी पडला. तवळ वाटेर आपणाक घडिल्ल्या संगती विशांत आनी उंडो मोडटना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. अशें उलयत आसतना जेजू तांचे मदेगांत येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणलो. ते सगळेच घाबरले आनी आपूण एक मेल्लें देखतांव गाय म्हूण चिंतून ते आकांतले. पूण तो तांकां सांगी लागलो, तुमी कित्याक घाबरल्यात? तुमचे मतींत तुमी दुबावतात कित्याक? पळया म्हजे हात आनी पांय, हांवूच तो. म्हाका हात लावन पळया. म्हाका आसा तशें मेल्ल्याक मांस हाडां आसनांत. अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पांय दाखयले. ते इतले संतोषांनी विस्मीत पावले की संगत सतमानूंक ते आनीकय दुबावतले. देखून जेजून तांचे लागीं म्हळें, हांगा तुमचे लागीं कांयपुणी खावंक आसा? तांणी ताका इंगळ्यार भाजिल्ले मासलेचो एक कुडको दिलो. ताणें तो घेवन तांचे मुखारच केलो. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, ह्योच त्यो संगती तुमच्या सांगाता आसल्या वेळार हांवें तुमकां सांगिल्ल्यो. मोइजेच्या नियमशास्त्रांत, प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशांत कितें बरोवन आसा तें सर्व घडोवन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारकें तांचे मतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदलापाचो आनी पातकांच्या बोगसाण्याचो संदेश जेरुजलेमांतावन सुरू करून सर्व परजांक परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतींक साक्ष. म्हज्या बापान बसायिल्लें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलों. पूण सर्गींतावन येवचे सक्तेन तुमी बळवंत जायसर तुमी शहरांतच राव जाय. उपरांत जेजू तांकां शहरा भायर बेथानिया पर्यान आपोवन व्हरून गेलो. थंय आपले हात उबारून ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो. आशिर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे तावन मेकळो जालो आनी ताका सर्गाक उबारून व्हेलो. आनी ताका आराधन करतस ते वर्त्या संतोषान जेरुजलेमाक फाटीं गेले. थंय हर एक दीस देवळाक वचून ते देवाची स्तुती करीत आसले.